कडेन मागता सभाघरांत बसका घेवची। आमी पयल्या सत्राक सुरवात करता। नमस्कार। कोंकणी भाषा मंडळाचे कोंकणी वाचन विश्व आणि गोंय विद्यापीठाची कोंकणी अध्ययन शाखा शणै गोंयबाब भाषा आणि साहित्य महाशाळेन घडोवन हाडिल्ल्या कोंकणी वाचन विश्व एक सर्तीवंत प्रवास ह्या एका दिसाच्या परिसंवादाच्या पहिल्या सत्राक हांव सुजाता कांबळी तुमकां सगळ्यांक उर्बेभरीत येवकार दिता। साहित्याच्या मळार समीक्षा हो साहित्य प्रकार खूप महत्वाचो। साहित्याच्या मुखेल आंगांचो घटकांचो तशेंच साहित्याच्या एकंदर दूरदृष्टीचेर नियंत्रण दवरपाचें काम समीक्षा करता। समीक्षा हो प्रकार साहित्याचो दिकादर्शक म्हळ्यार अतिताय जावची ना। कोंकणी समीक्षेचो विचार करीत जाल्यार आज व्यक्तिनिष्ठ आणि वस्तुनिष्ठ समीक्षा कोंकणी साहित्यांत महत्वाची भर घालता। ह्याच प्रक्रियेतलें एक महत्वाचें पावल म्हळ्यार डॉक्टर हनुमंत चोपडेकार हांच्या मोलावणी हे समीक्षात्मक लेखांचे पुस्तक। ह्या पुस्तकाचेर सविस्तर चर्चा करपा पासत मोलावणीची एक मोलावणी ह्या माथाळ्या खाला हे सत्र आयोजित केल्लें आसा। हांव मागता ह्या सत्राचे अध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश पर्येकर हांचे लागीं तांणी वेदीर आपली बसका घेवची। तशेंच मागता ह्या सत्रांत प्रपत्र सादर करपी आकाश गांवकर आणि गोविंद मोपकार हांचे लागीं तांणी वेदीर आपली बसका घेवची। माचेवेल्या मानेस्तांची थोडक्यात वळख करून दिता। मोलावणीची एक मोलावणी ह्या सत्राचे अध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश पर्येकार गोंय विद्यापीठाची कोंकणी अध्ययन शाखा शणै गोंयबाब भाषा आणि साहित्य महाशाळेचे उप अधिष्ठाते संशोधन आसा। तांची प्रकाशित पुस्तकां द वर्णे 2005 वर्सा, इगडी बिगडी तिगडी था 2006, कोल्याची नाडे पेन्ना 2010, मादय काळजांतल्यान कागदार 2011, आमचे आमी 2013, वर्सल 2021 आणि पुरण कादंबरी 2022 वर्सा प्रकाशित जाल्या। तांकां फावो जाल्ले पुरस्कार चंद्रकोर हे कथेक कथा दिल्लीचो कथा पुरस्कार 2003 वर्सा, द वर्णे पुस्तकाक कोंकणी भाषा मंडळाचो साहित्य पुरस्कार 2006, भाऊराव देवरस सेवा न्यास लखनौ उत्तर प्रदेशाचो पंडित प्रताप नारायण मिश्र स्मृती युवा साहित्यकार पुरस्कार 2007, द वर्णे पुस्तकाक दि गोवा हिंदू असोसिएशन मुंबईचो कविवर्य बाब बोरकर स्मृती पुरस्कार 2007, द वर्णे पुस्तकाक गोवा कोंकणी अकादमीचो उत्कृष्ट ग्रंथ पुरस्कार 2008, द वर्णे पुस्तकाक डॉक्टर TMA पै फाउंडेशन मणिपाल कर्नाटक हांचो तोखणाय साहित्य पुरस्कार 2008, 11व्या कोंकणी साहित्य संमेलनाचो सर्गेस्त मेघश्याम नायक युवा साहित्य पुरस्कार 2009, ग्रामीण कला आणि सांस्कृतिक संस्था वाळपय सत्तरीतलो सर्गेस्त विष्णू नाणगे स्मृती सत्तरी अस्मिताय पुरस्कार 2009-2010, इगडी बिगडी तिगडी था पुस्तकाक केंद्रीय साहित्य अकादमी नवी दिल्लीचो बाल साहित्य पुरस्कार 2010, कला आणि संस्कृती संचालनालय गोंय सरकाराचो युवा सृजन पुरस्कार 2010-2011, न्यू गोवा एज्युकेशन ट्रस्ट म्हापशें गोंय हांचो म्हादय काळजांतल्यान कागदार ह्या पुस्तकाक सर्गेस्त गुंडू सीताराम आमोणकर उत्कृष्ट पुरस्कार 2011, म्हादय काळजांतल्यान कागदार पुस्तकाक कोंकणी कला साहित्य केंद्र कुडचडे गोंय हांचो सर्गेस्त जनार्दन आणि गंगाबाई कुडचडकार यादस्तीत जनगंगा पुरस्कार 2012, म्हादय काळजांतल्यान कागदार पुस्तकाक गोवा कोंकणी अकादमीचो संशोधना खातीर सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ पुरस्कार 2013 आणि म्हादय काळजांतल्यान कागदार पुस्तकाक वावराड्यांचो इश्ट पिलार तिसवाडी ह्या सातोळ्याचो डॉक्टर जुजे पेरेरा यादस्तीत पुरस्कार 2015।
ह्या सत्रांत प्रपत्र सादर करपी आकाश गांवकर आणि गोविंद मोपकार हांची वळख करून दिता। आकाश गांवकर पार्वतीबाई चौगुले महाविद्यालयात ताणी BA मेरेनचे शिक्षण पुराय केला। सद्याक ते गोंय विद्यापीठाच्या कोंकणी अध्ययन शाखेत पदव्युत्तराचे शिक्षण घेतात। ते कविता आणि समीक्षाच्या मळार वावर करतात। तांच्यो जायत्यो कोंकणी आणि हिंदी कविता आणि सोद प्रपत्रां जायत्या नेमाळ्यांनी आणि हेर कडेन प्रकाशीत जाल्या। हालींच दिल्लीक जाल्ल्या साहित्य अकादमीच्या फेस्टिवल ऑफ लेटर्स हांगा कोंकणी कविता तांणी सादर केल्या। मुखार गोविंद मोपकार डेक्कन कॉलेज पदव्युत्तर आणि संशोधन संस्था पुणे हांच्यान भास विज्ञान ह्या विशयांत पदव्युत्तराचे शिक्षण घेतला। तशेंच सद्याक ते गोंय विद्यापीठाच्या कोंकणी अध्ययन शाखेत पदव्युत्तराचे शिक्षण घेतात। तशेंच कोंकणी आणि हिंदी भासांनी लेखन करता आणि 2020 वर्सा मनस्वर हो तांचो कोंकणी कविता चेलो उजवाडाक आयला। हांव मागतां कोंकणी भाशा मंडळाची अध्यक्ष भोवमानेस्त अन्वेषा सिंगवाळ हांचे लागीं तांणी ह्या सत्राच्या अध्यक्षांक तशेंच प्रपत्र सादर करप्यांक भेटवस्तू भेटोवन तांकां येवकार दिवचो। देव बरें करूं भोवमानेस्त अन्वेषा सिंगवाळ। आता हांव ह्या सत्राची सुत्रां अध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश पर्येकर सर हांचे लागीं सोपयतां। नमस्कार। कोंकणी वाचन विश्व एक जैतिवंत प्रवास फाटली 2 वर्सां हो उपक्रम कोंकणी भाशा मंडळ चलयता आनी आतांच आमकां कळ्ळां तशें की सादारण 40 कार्यक्रम ह्या संदर्भात जाल्ले आसात। हेची कॅल्क्युलेशन जर केलें जाल्यार 24 म्हयने आणि 40 कार्यक्रम तुमचे तकलेन कॅल्क्युलेशन करात, कळटलें की सादारण एका म्हयन्याक ऑलमोस्ट तुम्ही पळयलें जाल्यार 2 कार्यक्रम पडले तशें। आनी अशे तरेचो उपक्रम 2 वर्सां सातत्यान चलोवप खूब कठीण काम आसता आनी हें कठीण काम कोंकणी भाशा मंडळान करून दाखयलां। आनी म्हाका तशें ब्रीफ केलां तें सांगलां तशें हो जो 2 वर्सांचो कार्यक्रम जे 40 कार्यक्रम केल्यात ते सगळे तरणाट्यांनी मुखार येवन केल्या। ही सामकी सगळ्यांत बरी गरज, कारण आमी शिक्षक आसात, सभागृहांत शिक्षक आसात आनी आमी विद्यापीठ पावण्याचेर सदांच एक आक्षेप घेतात विद्यार्थ्यांचेर, घेताच आमी। तुमकांय खबर आसतलें तुमी काय वाचनात म्हणून। सुरवातच आमी तशी करता, आमी कितलें वाचलां हें पळयतात। सुरवात टिचरी आसात फुडल्यान, म्हणजे महाविद्यालयान पावण्यार शिकोवपी टिचरी आसात, गोड आसता आमचे मॅडम अंजू मॅडम। कारण ही सत्य परिस्थिती आहे, खरें आसा, एक खरें आसा कितें कारण म्हणजे आमच्या अर्थान तरी खरें आसा। तुमी कितलें वाचता तें आमकां खबर ना, कारण आमी विचारतात तुमकां। पण 50-60 विद्यार्थ्यांमध्ये असे काय विद्यार्थी असतात आमकां मेळटात, ते 10 असो 15 असो 20 असो ऑरेशियस रिडर असतात, बरे वाचतात, बरी पुस्तकां वाचतात आनी ताजे रिफ्लेक्शन्स आमकां क्लासान आमकां लक्षांत येता की बाबा हो विद्यार्थी बरे वाचता म्हणून, कारण चर्चेंतल्यान तो सांगता आनी तो अभिव्यक्त जाता। ही सगळ्यांत बरी गजाल आनी म्हाका दिसता ह्या सभागृहांत आशिल्ली सगळी तुमी विद्यार्थी आपल्या तांकी प्रमाण आपल्या आवडी प्रमाण वाचन करतात। आता हो जो आयचो उपक्रम जो आसा तो पूर्ण दीस चलतलो आनी वेगवेगळी सत्रां जी आयोजकांनी आंखिल्लीं आसात।
ती खूप सुंदर आसा आनी हांगाय मोठ्या संख्येन व्हडलो जो आसा तो पार्टिसिपेट जावपी आसा तेवूय आमचे तरणाटे विद्यार्थी आसात, तरणाटे वाचक आसात आनी तेच आपल्या पुस्तकांचेर वेचून घेतिल्ल्या पुस्तकांचेर आपली मतां मांडटले. हें खूब बरी गजाल आसा. कारण सदांच अशें मानत आयलां कारण पुस्तक वाचक जो आसा तो कांय वाचक फक्त एंटरटेनमेंटा खातीर म्हणजे मनोरंजना खातीर वाचता आनी ते विसरतात. कांय कलाकृती आसतात पूण हे वाचन विश्व जे आसा कोंकणी वाचन फक्त वाचना खातीर वाचन न्ही तर हातूंतल्यान कितें आमकां बोध मेळटलो वा क्रिटिकली कशें वाचप एक पुस्तक, ताचें मूल्यमापन कशें करप, ताची मोलावणी कशें करप वा तातूंत कितें आसा आनी कितें ना, आसा आनी कितें ना, आसात फक्त आनी कितें ना भितर वा कितें चुकलां वा कितें तातूंत कमतरता आसा ह्याच्या संदर्भानय एक वाचक, सजग वाचक, जागृत वाचक जेन्ना विचार करता तेन्ना म्हाका दिसता तें वाचन परिपूर्ण जाता. इतलें म्हणून की फक्त वाचून थांबलो म्हणून तें वाचन परिपूर्ण जायना. वाचून जातकच ताची चर्चा जावप वा आपणाक जे अनुभव आयला पुस्तकांतल्यान दुसऱ्याक सांगप अमकें पुस्तक आमी वाचलां तातूंत ह्यो म्हाका त्रुटी दिसता, अमकें पुस्तक वाचलां हें आमकां आवडलां पुस्तक आनी तें दुसऱ्याक सजेस्ट करप वाचपाक ही प्रक्रिया खूब म्हत्वाची आसा. तुमचे कडेन हातांत जें पुस्तक येता तें वाचप, चिंतन मनन करप आनी ताचेर आपण भाश्य करप आनी दुसऱ्याक वाच म्हणून सांगप आनी शक्य आसा ताचे कडल्यान फिडबॅक घेवप. तेन्ना एक दीर्घ अशी प्रक्रिया वाचनाची पूर्ण जाता. मात ती जायना पूर्ण ना ती अपुरी उरता. म्हणून हांव ह्या उपक्रमाक एप्रिशिएट करता, धन्यवाद दिता कोंकणी भाशा मंडळाक आनी तांकां सगळ्याक जे विद्यार्थी वा आजी माजी विद्यार्थी म्हण ह्या चळवळींतले वाचक चळवळींतले जे गडे आसा उजवाडाचे तांकां सगळ्यांक हांव धन्यवाद दिता. आतां हें जें सेशन जें आसा ह्या सेशनान जें पुस्तक निवडलां ताचें अजुनूय प्रकाशनूय जावन तें जावपाचें आसा, जावपाचे वाटेर आसा. मोलावणी पुस्तक आनी हें पुस्तक आमचे डॉक्टर हनुमंत चोपडेकर हांच्यांनी बरयल्लें आसा. हांव धन्यवाद इतल्याक म्हणून दिता की ह्या मोलावणी पुस्तक वेचपाक फाटल्याची भुमिका आसा ती निश्चितूच निवळ नितळ आसतली आनी ताच्या फाटलो एक उद्देश आसतलो. ताच्या खातीर हे जर दोग जाण आतां पेपर सादर करतले, आकाश आनी आमचो गोविंद मोपकर आपले विचार मांडटले, तुमचे मेरेन ते पावयतले. ताका लागून तांकां सद्या परबी भेटयता. सुरवातेकूच तांचे पेपर आमी आयकतलेच, ताचेर मागीर चर्चा जातलीच. पूण अशे तरेचें पुस्तक निवडप एक मोलावणी सारकें पुस्तक जें समिक्षेचेर आदारीत आसा, एका अभ्यासकान आपली मतां मांडल्या, ताचेर एक आनी फुडें वचून एक विद्यार्थी वाचक वा विद्यार्थी एक चिंतन मनन करपी असो एक तांचे भितरलो संशोधक ताचेर अभ्यास करता, ताचेर आपली मतां मांडटा. हें वेगळें आसा. हें कथा न्ही वा कादंबरी न्ही आनी कविता संग्रह न्ही. हो सरान हनुमंत सरान जे आपली मतां मांडल्या ह्या सण आपल्या त्या विशयांचेर ताचेर हें भाश्य करपाचें. एक दोन पावलां फुडें वता ही सामकी बऱ्यांतली बरी गजाल आसा. अशें घडोवंक जाय, घडपाक जाय, तें घडटा आतां. म्हणटकीच मोलावणी हें पुस्तक जें आसा साहित्य समिक्षा आनी भाशीक संशोधना संदर्भान वेंचीक 15 पत्रां आसा. ताची गाथन ह्या 15 हितून पुस्तकान मेळटा आनी 2021 वर्सा हें पुस्तक प्रकाशीत जाल्लें आसा. भूमी प्रकाशन सामाजिक सत्तरी हांणी प्रकाशीत केल्लें आसा जिल्लो वापरणी आनी सादारण विशय आसा 15 पत्रां पूण ती विविधताय आसा हातूंत. सुरवातेकूच हांव सांगता सांगतलेच पूण हांव सांगता फिल्माचे आर्टिकल्स भितर आसा, 20 आर्टिकल, लोकनाट्याचेर एक आसा, कादंबरीचेर 4 आसा, कवितेचेर 4 आसा, प्रवास वर्णन 1 आसा, विनोदी साहित्याचेर 1 आसा, नाटकाचेर 2 आसा आनी राजभास आंदोलनाचेर 1 आसा. अशें म्हणून 15. म्हणून जे पेपर वाचपी जे आसा आमकां सांगलें तशें की ते चड भर दितले कवितेचेर. दिसता कवितेचेर आकाश आनी 4 आर्टिकल्स आसात आनी 4 कादंबरीचेर आसात. गोविंद मोपकर ताचेर भाश्य करतलो. उरिल्ली जी आसा ते स्पर्श करून वतले न्ही अशें थारलां. मागीर तुमकां सांगता हांव कारण म्हाका ब्रीफ केलें तशें. म्हणटच बाकीची कांय 2, 3, 4, 5, 6, 7 आर्टिकल्स जे 7 आनी 8 7 आर्टिकल्स आसा ताचेर भाश्य जावचें ना. म्हणून कोणी जर पुस्तक वाचलां आसपा जाय चर्चेच्या वेळाचेर ताचेरय तुमी इनपूट दिवंक शकता. हांव थांबता हांगसर
म्हाका मागीर उलोवपाक जाय थोडें ते उलयल्या उपरांत. पूण एक हांव तुमचे कडेन मागता, प्रोसेस पूर्ण जावचो ना जाल्यार तांच्यांनी आपली प्रपत्रां सादर करतकच ग्रावंड ओपन जातलो, कळ्ळें न्ही? फील्ड ओपन जातलें, तातूंत तुमचे प्रश्न घेवचे प्लीज. एक आसूं, दोन आसूं, कितें आसूं, पण प्रश्न जर आयले तुमच्या मनात जर कितें उत्सुकता निर्माण जाली आसपा जाय, तुमच्या मनात जर एखादो प्रश्न निर्माण जाला आसपा जाय, वा जर तुमच्या हातान हें पुस्तक पावलां आनी तुमी कितें वाचलां आसपा जाय त्याच्या संदर्भानय चड जाणीव जाणून घेवपाक जाय, निश्चितूच ताच्या संदर्भान तेजे हांगा चर्चा जाता. एक आसा आन्सर, एक गजाल म्हत्वाची घडटा की ह्या पुस्तकाचो लेखक हांगा अवेलेबल आसा, पूण म्हाका दिसता की ह्या लेखकाक आमी इनवॉल्व करचें न्ही. कित्याक लेखकान फाटल्यान बसो, हांव खंय बसला तो खबर ना, फाटल्यान बसचो, ओग्गी कितें तरी आयकचें तें थंडपणान. सलमान सर दिसता म्हाका, म्हणटकच तेणें आयकचें तें थंडपणान ती मतां जाणून घेवची आनी आमी कांय विचारचें ना. म्हाका ताका इनवॉल्वच करून घेवचें न्ही. तांकां पसून मनान कितें दिसलें आपूण कितें उलयता हांव दिवपाचो ना. लेखकाक इनवॉल्व करया नाका. एक बऱ्यांतली बरी चर्चा घडून येतली अशें हांव आशा व्यक्त करता सुरवातेकच. आनी मागता आकाश गांवकाराचे कडेन, ताणें आपलें प्रपत्र सादर केलें. आकाश. देव बरें करूं सर. सरान सांगलें तशें आमी जें पुस्तक आयच्या ह्या सत्राक वेंचून काडलां चर्चे खातीर तें आसा मोलावणी, अप्रकाशीत पुस्तक आसा. सत्राचें हें सत्र घडोवन हाडपा फाटिल्लें उद्दिश्ट म्हळ्यार जशें नामनेचे मराठी समिक्षक भालचंद्र नेमाडे सर सदांच म्हणटात की समिक्षेची समिक्षा जावपाक जाय, तेन्नाच त्या भाशेंतलें त्या प्रांतांतलें साहित्य म्हणल्यार कितें तें आमकां कळपाक शकता, त्या प्रांतांत कशा तरेचे विचार घडटात तें आमकां कळपाक शकता, आनी अशें जाल्यारूच भाशेची उदरगत जाता. ताका लागून आयचें हें सत्र मोलावणीची एक मोलावणी हांगा आमी घडोवन हाडला. हांव ज्या विशयाचेर उलयतलो, म्हजें प्रपत्र सादर करतलो तें म्हळ्यार सरान सांगलां तशें ह्या मोलावणी पुस्तकांत 4 कवितेचेर संशोधनात्मक लेख आसात. त्या संशोधनात्मक लेखांचेर हांव उलयतलों. तर जर ह्या पुराय पुस्तकांत जर आमी पळयत जाल्यार आमकां फिल्म, भारतीय लोकरंगभूमी, लोकनाट्य, कादंबरी, कविता, नाटक, प्रवास वर्णन सारकेल्या वेगवेगळ्या प्रकारांचेर संशोधन जाल्लें दिश्टी पडटा. ताच्याच वांगडा मितक, स्त्री वेदना, स्त्री पुरुष संबंध, इतिहास, वैश्विक सामाजीक चळवळ, समाज, नास्तिकवाद सारकिल्ल्या वैश्विक विशयांचेरूय हांगा संशोधन जाल्लें दिश्टी पडटा. कोंकणी साहित्यांत हें कशे तरेन आयलां, त्या भायर कोंकणी समाजांत हें कशे तरेन आयलां हाचेर हांगा संशोधन जाल्लें दिश्टी पडटा. आतां सगळ्यात म्हत्वाची गजाल म्हणल्यार ह्या मोलावणी पुस्तकांत वेगवेगळ्या तरेच्यो ज्यो अभ्यासाच्यो पद्दती असतात त्यो आयल्यो दिश्टी पडटात, आनी ह्योच पद्दती ह्या पुस्तकाच्यो खाशेलतायो आसा अशें म्हणप फट जावचें ना. तर सगळ्यात पयलीं आमकां दिश्टी पडटा ती म्हळ्यार तुलनात्मक पद्दत, त्या भायर समाजशास्त्रीय पद्दत, स्त्रीवादी अप्रोच हांगा दिश्टी पडटा, त्या भायर वैश्विक आनी इतिहासीक मुल्यांक धरून प्रामाणीक अभ्यास ह्या मोलावणी पुस्तकांत जाल्लो हांगा आमकां दिश्टी पडटा. तर हांव म्हज्या प्रपत्राक सुरवात करता. सगळ्यात पयलो जो कवितेचो लेख आसा तो म्हळ्यार 21व्या शेंकड्यांतलो कोंकणी कवितेंतल्या समाजीक जाणविकायांचो. 21व्या शेंकड्यांतले कोंकणी कवितेंतली समाजीक जाणविकाय हो लेख आसा कविचो सगळ्यात पयलीं. तर ह्या लेखांत कोंकणी कवितेचो समाजशास्त्रीय अभ्यास जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. 21व्या शेंकड्याच्या 2001 ते 2015 मेरेन जे कविता चेल्यात, ज्या कवींनी आपल्यो कविता कोंकणी साहित्यांत कोंकणी साहित्याक दिल्यात, त्या कवितांचेर, त्या कविता चेल्यांचेर हांगा अभ्यास जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. मुजरत त्या कवींचें नांव घेता. अरुण साखळदंडे, सुरेश लोटलीकार, नीला तेलन, नयना आडारकार, माया करंगटे, नुतन साखळदंडे, काशिनाथ शामा लोलयेकार, शशिकांत पुनाजी, संजीव वेरेकार, निर्भा खांडेकार, मेलविन रॉड्रिगीस,
प्रकाश नाईक, परेश कामत, बाळकृष्ण मल्ल्या, AP भानुप्रकाश, वल्ली वग्गा, जॉन आगियार, R रामनाथ, सूर्या अशोक, फिलोमेना सान फ्रान्सिस्को, बालचंद्र गांवकार, डॉक्टर राजय पवार, हर्षा शेटये, डॉक्टर हनुमंत चोपडेकार, अलका सिन्हा सोर्णेकार, वादालो डायस आणि मिनीन आल्मेदा या सगळ्या कवींच्या कवितांचो अभ्यास, प्रामाणिक अभ्यास म्हणटा ह्या लेखान आमकां दिश्टी पडटा. आणि ह्या सगळ्या कविता शैल्यांचो अभ्यास करून 21व्या शेंकड्यांतल्या कोंकणी कवितेचो समाजशास्त्रीय अभ्यास लेखक ह्या पुस्तकात मांडटात. तर जेन्ना आमी कोंकणी कविता म्हणटात तेन्ना तातूंत आमी फक्त कोंकणी वाठार, कोंकणी लोक, कोंकणी समाजूच पळयतात. म्हणून हांगा समीक्षक डॉक्टर हनुमंत चोपडेकार भारत तशेंच संवसारांत चलिल्ल्या बऱ्यो वायट सगळ्या गजालींचे जे पडबीम आमी म्हणटात, साहित्य म्हणल्यार संवसाराचे पडबीम वा समाजाचे पडबीम अशें आमी म्हणटात. म्हणून कोंकणी कवितेक हे पडबिंबीत जाल्यात काय, संवसारीक जे वैश्वीक वेगवेगळे विशय आसात, आयच्यो समस्या आसात, त्यो कोंकणी कवितेत आयल्यात काय, हाचो सोद घेवपाचो यत्न डॉक्टर हनुमंत चोपडेकार हांगा आमकां करतना दिश्टी पडटा. तांच्या ह्या लेखांतल्या अभ्यासांतल्यान कोंकणी कवितेत 7 मुख्य जाणविकायो जाल्ल्यो दिश्टी पडटात अशें डॉक्टर हनुमंत चोपडेकार म्हणटात. त्यो मुख्य 7 जाणविकायो अश्यो आसात: मनशा मदली सुवार्थीपणाची आणि भ्रष्टाचाराची वैश्वीक जी जाणविकाय आसा ती कोंकणी कवितेत 21व्या शेंकड्यांतल्या कोंकणी कवितेत जाल्ली आसा अशें डॉक्टर हनुमंत चोपडेकार म्हणटात. ताच्याच वांगडा आतंकवाद आणि बॉम्ब संस्कृती बळाविल्ल्याची वैश्वीक जी जाणविकाय आसा ती 21व्या शेंकड्यांतल्या कोंकणी कवितेत जाल्ली आसा. ताच्याच भायर मोग शांती, संवस्तकाय आणि समतेची जाणविकाय हांगा जाल्ली आसा अशें म्हणटात. ताच्याच बरोबर गोंयच्या सैमीक आणि सांस्कृतीक प्रश्नाची थळावी जाणविकाय 21व्या शेंकड्यांतल्या कोंकणी कवितेत जाल्ली आसा. ताच्याच भायर धर्मीक आणि जातीवादी ताकद मातिल्ल्याची जाणविकाय, देशी जी जाणविकाय आसा, देशांत वेगवेगळे जातीक लागून, धर्माक लागून जे वेगवेगळे मुद्दे जातात, जे वेगवेगळे रायट्स जातात, ते कोंकणी कवितेत हांगा जाल्ले आसा. ताचीच उदाहरणां वेगवेगळी कोंकणी कवितेची उदाहरणां हांगा डॉक्टर हनुमंत चोपडेकार दितात. ताच्याच बरोबर अस्तुरेच्या सामाजीक, भावनीक आणि मानसीक प्रश्नाची वैश्वीक जाणविकाय 21व्या शेंकड्यांतल्या कोंकणी कवितेत जाल्ली दिश्टी पडटा. आणि ताच्या भायर ग्लोबलायज्ड युगांतल्या अमानवीय वास्तवाची जाणविकाय जी आसा ती कोंकणी कवितेत मुखेलपणान दिश्टी पडटा अशें डॉक्टर हनुमंत चोपडेकार आपल्या ह्या लेखांत मांडटात. तर दुसरो जो लेख आसा तो आसा अमेरिकेतली निग्रो पोएट्री आणि भारतातली दलित कविता एक चिकित्सा. तर इश्टानो, इंग्लिश समीक्षक हेनरी अशें म्हणटाले, कंपॅरेटिव्ह लिटरेचर इज अ क्रिटिसिझम दॅट जम्प्स द बाउंड्री लायन्स फ्रॉम रिजनल टू नॅशनल लिटरेचर्स. ते म्हणटात की हे जे इंग्लंडातले इंग्लिश समीक्षक आसा हेनरी, ते म्हणटात की क्रिटिसिझम जे आसा, कंपॅरेटिव्ह लिटरेचर आसा, ते एक क्रिटिसिझम जातूंत तूं फक्त थळावीक 2 साहित्याची वा 2 साहित्यिकांचो अभ्यास करिना, जाल्यार थळावी आणि वैश्वीक जो दुसरो समीक्षक आसा वा समजात लेखक आसा ताच्या साहित्याक घेवन तूं हांगा अभ्यास करता आणि तूं फक्त 2 साहित्यात 2 भाशेचोच अभ्यास करिना, जाल्यार 2 परिस्थितीचो, 2 वेगळ्या वादांचो अभ्यास हांगा जाता. आणि डॉक्टर हनुमंत चोपडेकार हांणी हांगा 2 वाद जे आमकां एक भारतांत दिश्टी पडटा, दलित वाद, तसोच अमेरिकेंत जो निग्रो वाद आसा, जे कृष्णवर्गीय लोक आसात जांकां पयलींच्या काळार स्लेव्स म्हणून अमेरिकेंत हाडिल्ले आणि ताच्या उपरांत तांकां कोणूच आपणायना जाले. आणि जेन्ना तांकां कोणूच लोक आपणायना जाले, कृष्णवर्गीय लोक, काळे लोक जांकां ब्लॅक्स म्हणटात आमी, ब्लॅक पीपल म्हणटात, तांचेर जे अन्याय आनी अत्याचार जावपाक लागले, तांच्या ह्या अन्याय अत्याचाराच्या विरुद्ध जेन्ना ते पेटून उठले तेन्ना तांच्यो कविता येवपाक लागल्यो, तेन्ना तांचें साहित्य तयार जावपाक लागलें. तांचे ते साहित्य आणि भारतांत जो चिड्डल्लो माड्डल्लो दलित समाज आशिल्लो, तांच्यो ज्यो दलित वेदना, तांच्यो ज्यो पिडिल्ल्यो ज्यो वेदना आशिल्ल्यो, त्यो जेन्ना तांच्यो भायर सरपाक लागल्यो साहित्यांतल्यान, तांच्यो ज्यो कविता निर्माण जाल्यो, अश्यो भारतांतलो दलित समाज आणि अमेरिकेंतलो निग्रो समाज हांचे तुलनात्मक अध्ययन हांगा केल्लें दिश्टी पडटा. हांगा अभ्यासा खातीर डॉक्टर हनुमंत चोपडेकार हांणी
अमेरिकेतल्या लँगस्टन ह्युजीस, कॉन्डी क्युनियन, रिचर्ड राईट, कॉनरॅड केन्स रिव्हर्स, रेड युरेन, राल्फ एलिसन, जेम्स बॉल्डविन, लॉरेल जोन्स, मार्गरेट वॉकर आदी निग्रो कवींच्या कवितांचो हांगा अभ्यास केला. ताच्याच वांगडा भारतीय नामदेव ठसान, दया पवार, केशव मेश्राम, प्रल्हाद चवणकर, त्रंबळ सबकाळे, लोकनाथ यशवंत, ज्योती लांजेकर आणि हिरा बनसोडे आणि खास करून हांगा आमकां खूबशे मराठी कवी दिश्टी पडटात जाणी दलित कविता रचल्यात. तांचो आनी अमेरिकेतल्या निग्रो ह्या कवींचो हांगा तुलनात्मक अभ्यास जाल्लो दिश्टी पडटा. आणि खास करून जेन्ना हो तुलनात्मक अभ्यास जाता तेन्ना फक्त साहित्या पुरते समीक्षक रावना. समीक्षक त्या राजकारणाचो, त्या काळाचो, त्या परिस्थितीचो अभ्यास हांगा तांच्या लेखान दिश्टी पडटा. आणि हो प्रामाणीक अभ्यास ताची मांडपाची जी शैली आसा त्या शैलींतल्यान तो अभ्यास आनी प्रभावी जाल्लो दिश्टी पडटा. इतल्यान जेन्ना आमी तो लेख वाचतात आनी खास करून अभ्यासक म्हणून जेन्ना ह्या लेखाक आमी अभ्यासतात तेन्ना फक्त ताका आमी समीक्षकाचीच बाजू न्हय जाल्यार एक अभ्यासकाची बाजू तातूंत वेगळे तरेन आयिल्ली दिश्टी पडटा. तिसरो जो लेख आसा आर रामनाथ हांच्या कवितेंतलो चिंतनशील आनी नास्तिक स्वर. आर रामनाथ कोंकणीतले फामाद कवी. फाटली 30 वर्सां जाले ते कोंकणी कवितेच्या मळार आपलो वावर करीत आसात, सक्रिय वावर करीत आसात म्हणटलो. तांच्या कवितांनी आमकां तत्वगिन्यान, एक वेगळो विचार, वेगळे तरेन चिंतपाची तांची पद्दत तांची दिश्टी पडटा. ह्या तांच्या तत्वगिन्यानी विचारांचेर तांच्यो ज्यो कविता आयल्यो आसात तांचो अभ्यास डॉक्टर हनुमंत चोपडेकार हांगा करतात. आनी मुजरत तुमकां चोपडेकार सराचें एक मत वाचून दाखयता. डॉक्टर हनुमंत चोपडेकार म्हणटात की जिविताचे उगडे नागडे वास्तव आणि मनशाची आपसुवार्थी वृत्ती हांचो काव्यात्मक संदर्भ तांचे चिंतनशील कवितेंत अतिशय व्यापक रितीन मेळटा. श्राद्ध, निशाण, फॅन्टसी, काळचक्र, निमणेकडेन, वर्तुळ, काळोख, मळप, अस्तित्व, ब्रह्म, प्रकाशकण, सोपण, जिणे खिळखिळो ह्या सारक्यो असंख्य कविता हांगा देखी खातीर घेवन येतात. वयले काळचक्र हे कवितेंतल्यान मनीस वट्ट कितलो सुवार्थी आसा हे सांगपाचो प्रयत्न कवीन केला. काळोख आनी उजवाड, ज्ञान आनी अज्ञान, मळब आनी धर्तरी, सत्य आनी असत्य अशी जायती प्रतिका आर रामनाथ हांणी आपले कवितेंत आपणायल्यात. तर डॉक्टर हनुमंत चोपडेकार हांगा फक्त नास्तिकवादा कडेन रावना जाल्यार मनशाच्या जिणेची वेगवेगळी रुपां आर रामनाथ हांच्या कवितांनी कशे तरेन उक्तायल्यात तांणी. तांचे मतां कितें आसा, तांच्या प्रमाणे, तांच्या मता प्रमाणे मनीस म्हणल्यार कितें हाचो सोद घेवपाचो डॉक्टर हनुमंत चोपडेकार ह्या लेखांतल्यान यत्न करतात. आनी तांचो हो यत्न यशस्वी जाल्लो दिश्टी पडटा. हांगा चवथो जो लेख आसा कोंकणी कवितेचो तो म्हळ्यार कोंकणी कवितेंतले अस्तुरेचे भावविश्व. नूतन साखरदांडे आनी ग्वादालूप डायस ह्या दोन कवयित्रीक ते हांगा अभ्यासाक येतात. आनी पासवर्ड तशेंच जलस्थल ह्या दोन कविता संग्रह, दोन जे कविता संग्रह आसा, पासवर्ड आसा नूतन साखरदांडेचो आनी जलस्थल आसा ग्वादालूप डायस हांचो. ह्या दोनूय कविता जेल्यांचेर ते अभ्यास करतात. आनी स्त्री वेदना, ज्यो बायलांच्यो भावना आसा, तांचे जे त्रास आसा, तांच्यो ज्यो काळांतरान चिड्डत आयिल्ल्यो पुरुषप्रधान संस्कृतीच्यो वेदना आसात त्यो कशे तरेन व्यक्त जाल्यात, बायलो आपणाले त्रास कशे तरेन म्हणटात. आनी खास करून कोंकणी कवयित्री कोंकणी समाजाच्यो वेदना कशे तरेन कितले सक्रियतायेन मांडपाक पावल्यात हाचो अभ्यास हांगा केल्लो दिश्टी पडटा. तर हे आशिल्ले 4 कवितेचेर लेख डॉक्टर हनुमंत चोपडेकाराचे जे मोलावणी पुस्तकांत आयल्यात. आतां सगळ्यात पहिली गजाल म्हणल्यार कोंकणीक ह्या पुस्तकाचें म्हत्व कितें वा कोंकणी भाशेक ह्या पुस्तकाचें म्हत्व कितें जाल्यार इश्टानो सगळ्यात पयलीं म्हजें जें प्रामाणीक मत आसा ह्या पुस्तकाक वाचल्या उपरांत तें म्हळ्यार हें पुस्तक फक्त क्रिटिसिजम न्ही. ह्या पुस्तकांत वेगवेगळ्या विशयांचेर अभ्यास जाल्लो दिश्टी पडटा. खोलायेन वेगळ्या विशयांचेर खास करून उलयतना डॉक्टर हनुमंत चोपडेकार दिश्टी पडटात. संशोधनाच्या नव्या पद्धतीक ते हाताळटात.
आणि खास करून जेन्ना आमी संशोधनाची पद्दत म्हणटात तेन्ना ते आनी खास करून समीक्षेची जेन्ना पद्दत म्हणटात तेन्ना ते इनफॉर्मल क्रिटिसिझम पद्दतीचो हांगा वापर करतना दिश्टी पडटा. ताचेच वांगडा फॉर्मल क्रिटिसिझमाचो तो हांगा वापर करतात. ताचेच वांगडा कंपॅरेटिव्ह लिटरेचरचो वापर करतात. ताका लागून हें पुस्तक जें आसा आनी म्हाका दिसता इनफॉर्मल क्रिटिसिझम जें आसा कोंकणींतल्यान 1980तल्यान जायत आयिल्लें आसा. पुणून फॉर्मल क्रिटिसिझम जें आसा तें 1-2 समीक्षकांनी जर सोडलें जाल्यार कोंकणींतल्यान कोणेच केल्लें ना. आनी मोलावणी पुस्तकां तें प्रामाणीक रितीन केल्लें दिश्टी पडटा. ताचेच भायर नवे नवे जे विशय आसात ते ह्या पुस्तकांत आयिल्ले दिश्टी पडटात. आनी खास करून तुमकां मुद्दम वळेरी वाचून दाखयता. खास करून जो पयलो संशोधनात्मक लेख आसा कोंकणी सिनेमा आलिशा आनी इराणी सिनेमा डॉटर स्त्री मनशाची वैश्वीक घुसमट मांडपी कलाकृती. ह्या लेखांत डॉक्टर हनुमंत चोपडेकार फक्त कंपॅरेटिव्ह स्टडी करिना जाल्यार ते कल्चरल स्टॅग्निटी ह्या दोन्ही वाठारांनी कशी आसा, दोन्ही वाठारांची परिस्थिती कशी आसा, फक्त संस्कृतीच न्ही जाल्यार परिस्थिती कशी आसा, ज्या काळार ही फिल्मां आयिल्ली त्या काळाच्या परिस्थिती घेवन कशे तरेन ही फिल्मां मुखार वतात, कितली सक्रिय तरेन ही फिल्मां त्या लोकांचे त्रास वा स्त्री ज्यो बायलो आसा तांचे त्रास मांडटात हाजो खोलायेन प्रामाणीक अभ्यास ते करतात हांगा ते दिश्टी पडटा. ताचेच वांगडा गोंयच्या कोंकणी मराठी नाटकांतली मिथक सृश्टी. तर मिथक हो एक बरोच इंटरेस्टिंग असो विशय आसा आमच्या मुखार. मिथकांचो कोंकणी आनी मराठी नाटकां जी आसात गोंयांत रचिल्लीं तातूंत मिथक कशे तरेन आयलां. मिथक आनी मनीस वेगळावपाक शकनात आनी हे नाटकांतल्यान खास करून गोंयच्या नाटकांतल्यान, कारण आमकां गोंयांत जर आमी गोंयची साहित्य कथा पळयत कादंबरी पळयत आमकां वेगवेगळी मिथकां मेळटात. पूण ही नाटकांनी सगळ्यांत चड प्रमाणात सक्रीय प्रमाणात आयिल्ली दिश्टी पडटात. ती कशे तरेन आयल्या तांचो हांगा प्रामाणीक अभ्यास डॉक्टर हनुमंत चोपडेकार करतात. आनी गोंयच्या राजभास आंदोलनात प्रसार माध्यमाची भूमिका कितें आशिल्ली ताजेरूय ते हांगा आपले प्रामाणीक संशोधनात्मक मत उक्तायतात. तर तांचे जर पुराय मोलावणी पुस्तक पळयत जाल्यार एक अशें प्रामाणीक आमी मत दिवं येता की तांची फाटली 3-4 समीक्षेची जर पुस्तकां सुद्दां नाशिल्लीं आनी तांणी हें पुस्तक पब्लिश केलें जाल्यार दिस बूक डिफायन्स डॉक्टर हनुमंत चोपडेकार अशें आमी उलयता. हें विधान करता आनी म्हजें हें प्रपत्र सोंपलें म्हणून जाय. देव बरें करूं. नमस्कार. मोलावणीची मोलावणी करता आसतना काय आमी घेवपा सारकें साहित्य वा अभ्यास आमकां लागलो आनी त्याच अभ्यासाक धरून आयचें प्रपत्र वाचन जें आसा तें करपाचें हांवें थारायलें. प्रपत्राचो सारांश सांगता आसतना तो अशे तरेन आसतलो. आमकां सगळ्यांक खबर आसा वस्तुनिश्ठ वा तर्कनिश्ठ अभ्यास कोंकणींत साप्प उणो जाता. त्या अनुशंगान सर्जनशील साहित्याची निर्मणी बरीच प्रमाणात जाता म्हणपाची आमकां खात्री आसा. पूण हो अभ्यास उणो जाता आसतना कांय हाताच्या पोटार मेजपा सारकिल्ले समीक्षक आमचे मदीं आसात आनी तांणी केल्ल्या वावरांतल्यानूच आमी प्रेरणा घेतात, स्फूर्त घेतात आनी मुखार सरतात. अशाच समीक्षकां मदीं हनुमंत चोपडेकार हे आमकां लाभिल्ले मेळटात आनी तांणी केल्ल्या अभ्यासांतल्यान प्रेरणा घेवन ते दिकेन वळटा आसतना हे प्रपत्र मांडपाचो प्रयत्न करता, तोय बी तांणीच बरयल्ल्या मोलावणी ह्या पुस्तकाक धरून. प्रपत्राचो सारांश वा वळेरी जी आसा ती अशा प्रमाणान वतली. आतांच जाला तो सारांश. ताचे उपरांत सारगर्भ उतरां, ताचे उपरांत विशय प्रवेश आनी प्रस्तावना, ताचे उपरांत मूळ जो मजकूर आसा तो म्हळ्यार मोलावणी एक पद्दतशीर प्रयोग, ताचे उपरांत जातलो तो निश्कर्श आनी शेवटाक संदर्भ. हातूंतली सारगर्भ उतरां जी आसा म्हज्या प्रपत्रांत येतली ती म्हळ्यार समीक्षा, साहित्य, कादंबरी आनी मोलावणी. विशय प्रवेश आनी प्रस्तावना.
नामनेचे समीक्षक सुमन तोडफोड तांच्या कोंकणी समीक्षण तत्व आणि प्रयोग या पुस्तकाचे अवळख प्रस्तावनेत बरयतात। तशें पळयल्यार साहित्याचो विकास म्हणटा तो केन्नाच जायना, जाता तो बदल, प्रगती जायना। साहित्यान गणिताचे नदरेन प्रगती वा विकास जायना, तर गुणांच्या नदरेन बदल जातात, वैचारीक वाड जाता, साहित्य समूर्त जाता, चिंतना करून ताक दिता। फाटल्या कितल्याशाच दशकां सावन कोंकणी साहित्यान हो बदल झळकताना आमकां पळोवपाक मेळटा। अशें म्हणटाना ह्याच बदलान कोंकणी सर्जनशील साहित्याची पालखी नाचयल्या, त्याच बदलान कोंकणी साहित्यकांक पालखेक खान मारपाची अमूक शक्त दिल्या, तांक दिल्या आनी हेर वैश्वीक साहित्य आनी भारतीय साहित्या परस मातसो उणो आसलो तरी निनाळून उडोवपी, भारावन कोंकणी उडोवपी असो कोंकणी सरस्वतीची सेवा केल्या म्हणपाक योग्य दिसता। सर्जनशील साहित्याची पालखी खानार घेतले तरी वाचक, आलोचक, समीक्षक आनी अभ्यासक म्हूण आमी ती पालखी मुखार सरता आसतना व्हरताना तिका चंद्रचो दाखोवपाक, चुडी दाखोवपाक वा दंड दाखोवपाक मातशें उणें पडल्याशें दिसता। ते खातीर आमकां साहित्याचें संशोधन, साहित्याचो प्रखर अभ्यास आनी नियाळ घेवपाक कळपाक जाय। कोंकणीच्या दालनांत मात हो वावर आमकां साप्प उणो जाल्लो पळोवपाक मेळटा, हें खंतीन सांगचें पडटा। साहित्याची वस्तुनिश्ठ, तर्कनिश्ठ, बुद्धीनिश्ठ आनी प्रामाणीक मोलावणी जो मेरेन जायना तो मेरेन साहित्यात अपेक्षीत बदल घडचो ना हें वास्तव सत्य। कोंकणी साहित्य समीक्षेच्या मळार हाताच्या बोटार मेजपाक इतलेच समीक्षक आमचे कडेन आसात आनी तातूंतलेच एक म्हळ्यार डॉक्टर हनुमंत चोपडेकार। गोवा कोंकणी अकादमीच्या साहित्य प्रभा ही येवजणे खाला भूमी प्रकाशन 1970 हांणी प्रकाशीत केल्लें मोलावणी हे डॉक्टर चोपडेकार हांचें 22वें पुस्तक जावन आसा। मोलावणी ह्या पुस्तकांत साहित्य समीक्षा आनी भाशीक संशोधनाच्या संदर्भात वेंचीक 15 प्रपत्रांची गाथन आसा। कोंकणी सिनेमा, लोकनाट्य, नाटक, प्रवास वर्णना, विनोदी साहित्य, प्रसार माध्यमां अशा चोयवशी सापडपी विशयांक भिडपी विशयावयली प्रपत्रां ह्या पुस्तकांत आयल्यात। ते भायर कोंकणी कादंबरी आनी कोंकणी कविता ह्याच विशयाचेर समीक्षकान चड प्रमाणांत प्रपत्रां बरयल्लीं आमकां पळोवपाक मेळटात, वाचपाक मेळटात। तातूंत प्रस्तुत प्रपत्रांत मोलावणीची मोलावणी करतना अभ्यासक ह्या नात्यान हांवें चोपडेकार हांच्या कादंबरी ह्या साहित्य प्रकाराचेर आदारीत आशिल्ल्या प्रपत्रांक केंद्रस्थानार दवरला। ताका लागून प्रपत्राचो माथाळो मोलावणीची मोलावणी कादंबरेचेर आदारीत प्रपत्रा संदर्भात असो दिला। मूळ मजकूर असो आसा, मोलावणी एक पद्धतशीर प्रयोग। डॉक्टर व्ही चंद्रशेखर राव हांणी अ ब्रीफ स्टडी ऑफ क्रिटिसिझम अँड इट्स फॉर्म ह्या विशयाचेर बरयल्ल्या सोद प्रबंधाचो सारांश जो आसा ताचो पालो घेवन ते अशें म्हणटात, क्रिटिसिझम इज अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ सम सब्जेक्ट्स ऑर थीम which seems as an interpretation, assessment, analysis, judging merits, unfavorable opinions and systematic inquiry. It also gives opportunity for content setting. Literary criticism may have a positive or negative inclination as well as investigation of someone's work of literature. Critical theory is the philosophical appraisal and analysis of society and culture, and it gives up the philosophy which is the main snag to human freedom. चोपडेकार हांच्या मोलावणी ह्या पुस्तकांतल्या प्रपत्रांचें वाचन करता आसतना तातूंत ह्या सारांशाचो आकृतीबिंब वा आकृतीबंध पळोवपाक मेळटा हातूंत मात्तूय दुबाव ना। एक समीक्षक म्हूण तांच्या समीक्षणात्मक लेखांचो, प्रपत्रांचो विचार करतना नामनेची समीक्षक डॉक्टर किरण बुडगुले हांच्या साहित्य नियाळ अंतरंग आनी कायारूप ह्या पुस्तकांत तांणी मांडिल्ले समीक्षा नियाळाचे वा साहित्य नियाळाचे 3 मुखेल वा मुळावे घटक जे आसात ते म्हळ्यार साहित्य, जाका कृती वा संहिता अशे तरेन आमी पळोवं येता। दुसरें साहित्यीक म्हळ्यार जो कथा बरयता, कविता बरयता वा खंयचोय वेगवेगळे साहित्य प्रकार जे आसात ते बरयतात तो सर्जक। आनी तिसरें साहित्य विचार, जातूंत तत्वां येतात वा सिद्धांत येतात, हांकां पोसवण दिवन प्रपत्र लेखन करपाची
तांक जी आसा ती ह्या समीक्षकांक म्हळ्यारच डॉक्टर चोपडेकार हांच्या मदीं आसा म्हणपाचें आमकां कळून येता आनी तेच तांचें वेगळेपण थारता, तेच तांकां उजो दवरता. बोगदण कादंबरीतले वैश्वीक विचार हो पयलो प्रपत्र आसा जो हांवें घेतला. त्या प्रपत्रांत लेखकान उपयुक्त असो सारांश मांडला. जाय तितलेंच, जाय तितलोच. आशय आनी अभिव्यक्ती, इराक कुवेट झुजाची इतिहासीक फाटभूंय, शेणत वचपी नाते संबंध, दुडवार आशिल्ली शेणत चलिल्ली गोंयची वास्तव काणी अशा साबार वैश्वीक विचारांची सुत्रां हातांत घेवन लेखकान हो लेख पूर्णत्वाक व्हेला. तेच बरोबर सुरवेक लेखिकेचे संदर्भांतूय ताणें भाश्य केलां. इश्टानो, अशें करता आसतना मूळ गोंयचो विशय आसलो तरी तातूंतल्यान वैश्वीक विचार कशे तरेन येतात हें पडताळून पळोवपाचें काम जें आसा तें डॉक्टर चोपडेकार हांणी आपल्या प्रपत्रांतल्यान केल्लें आमकां पळोवपाक मेळटा. तेच बरोबर दुसरें प्रपत्र जें आसा महाबळेश्वर सैलांच्या कादंबरीतलो समाज आनी मिथक सृश्टी ह्या प्रपत्राच्या अंतर्गत सरस्वती सन्मान फावो जाल्ले हावटण कादंबरी संदर्भात समीक्षकान लेखन केलां. ह्या प्रपत्राचें एक नवल म्हळ्यार प्रपत्रांत आयिल्ली पूर्व पिटिका, जंय समीक्षा लेखक कादंबरी ह्या साहित्य प्रकाराची इतिहासीक कुस्तावारी करपाचो प्रामाणीक प्रयत्न करता आनी नकळत ती वातावरण निर्मिती साध्य करून आस्वादकांक कोंकणी कादंबरी वैश्वीक विचारांनी सिद्धांतांनी आपली पाळा रोवून आसा म्हणपाचें सार्थकपणान समर्थकपणान दाखोवपाचो प्रयत्न करता. हाचे मुखार हावटण कादंबरीतलो समाज ह्याच प्रपत्रांत हावटण कादंबरीतलो समाज आनी समाज मानस, कुमार समाज, लोक साहित्य आनी भास कादंबरीत आयिल्ली कुमार समाज घटकांची जी ती काणी जी आसा, संवेदनशील निवेदन जी शैली आसा लेखकाची, संवादांतल्यान व्यक्त जावपी भावार्थ, समाजमन, श्रद्धा, अंधश्रद्धा वा धारणा, कादंबरीतली मिथकात्मक प्रतिका आनी एकूण सामाजीक जाणविकाय जी आसा अशा साबार आयामांतल्यान समीक्षकान ह्या प्रपत्रांत हावटण कादंबरीची तपासणी केल्ली आमकां पळोवपाक मेळटा. जाय थंय जाय तशी आनी फावो अशी ब्रिटीश मानवशास्त्रज्ञ मेलिनोव्स्की हांणी दिल्ली मिथकांची व्याख्या वापरून लेखकान समर्पक आलोचकाची भुमिका निवयल्या म्हणपाक मात्तूय हरकत ना. मिथक आनी भावार्थ दाखोवपाक तक्त्यांचो पालो लेखकान घेतला व समीक्षकान घेतला आनी हें ह्या समीक्षकाचें खाशेलपण अशें हांव म्हणेन. हाका लागून मुद्देसूदपणान उण्याच उण्या आनी सोंप्या उतरांनी आस्वादकांक पुराय गजाल समजता हे लेखकाचे समीक्षणात्मक लेखन शैलीचें एक कसब अशें आमी म्हणूं येता. समाज, मिथक सृश्टी, वैश्वीक विचार हे संदर्भात चर्चा करतना लेखक कोंकणी कादंबरीत आयिल्ले शारी जिवीत कसाक धरपाक चुकले ना. 21व्या शेंकड्यांतले कोंकणी कादंबरीतले शारी जिवीत ह्या प्रपत्रांत लेखकान फाटल्या 2 दशकांत आयिल्ल्या, खास करून 2001 ते 2015 वर्सां मेरेन आयिल्ल्या कादंबऱ्यांची, खास करून कोंकणी कादंबऱ्यांची चिकित्सा करून तातूंत पडबिंबीत जाल्ले शारी जिवीत वा महानगरीय जिवीत जे आसा ते आमच्या म्हऱ्यांत दवरला. फाटल्या 2 दशकांतल्यो वेंचीक कादंबरी घेवन भाश्य करपाचो सफळ यत्न जो आसा तो लेखक बऱ्याच प्रमाणात जमला अशें म्हणपाक हरकत ना. शारी जिविताची संकल्पना, कादंबऱ्यांनी आयिल्ले शारी जिवीत आनी निश्कर्श असो 12-13 पानांचो पानांचें जें प्रपत्र आसा ते लेखकान बऱ्या सुटसुटीत उतरांनी मांडला. वांगडाच देवनागरी बरोबर रोमी, कन्नड, मल्याळम ह्या लिपयांतल्या कादंबऱ्यांचोय उल्लेख लेखकान केल्लो आमकां पळोवपाक मेळटा. मानवी सभ्यतायेची संक्रमणां आनी स्थित्यंतरां मानवी सभ्यतायेची संक्रमणां आनी स्थित्यंतरां आमी कुशीक काडूं येनात. अशें आसतना जायते फावट व्यक्ती म्हूण आमी सभ्यतायेची चुकीची व्याख्या तयार करतात आनी आमच्या साहित्यांत आयिल्ली स्त्री पुरुश संबंधांचेर चर्चा, लिखाण वा समीक्षा करपाक फाट करतात. कोंकणी कादंबऱ्यांचो तपशीलपणान अभ्यास करता आसतना डॉक्टर चोपडेकार हांणी स्त्री पुरुष संबंधाच्या जुव्या कडेन आपले वलय मातूय चूक केली ना वा ते फाटीं सरले ना अशें म्हणूं येता. कोंकणी कादंबरीतले पुरुष संबंध, स्त्री पुरुष संबंध एक समाजशास्त्रीय मोलावणी ह्या माताळ्या गेल्या प्रपत्राच्या माध्यमांतल्यान प्रपत्राचो उद्देश
पद्धत आणि स्त्री पुरुष संबंधाची एक शास्त्रीय वळख घडोवपाचें कार्य डॉक्टर चोपडेकार हांणी सुरवेकूच घडयलां. कोंकणी कादंबरीतलो स्त्री पुरुष संबंध मांडपाक तुळशी, लव्ह स्टोरी, गोमती सारकिल्ल्या कादंबऱ्यांचो संदर्भ घेतला. तेच परी अच्छेव कादंबरीतलो स्त्री पुरुष संबंध तपासतना अपूर्बाय, वात्सल्य, ममता, इष्टागत, निष्पाप मोह, लग्न संबंध, विवाह बाह्य संबंध अशी वेगवेगळी जी स्त्री पुरुष संबंधाची जी नाती आसात वा रुपां जी आसात ते दाखयला. जिवीत मूल्य, समाज मूल्य आणि नैतिक मूल्यांच्या संघर्षांतल्यान स्त्री पुरुष संबंधांचो आढावो घेवपाचो प्रयत्न लेखकान सार्थकपणान केला म्हणपाचें जाणून येता. शेवटा निष्कर्ष मांडटा आसतना समीक्षक हो साहित्य कृतीचो दोतोर, तातूंत ताका डॉक्टरेट ही उपाधी वा पदवी मेळिल्ली आसत जाल्यार तांणी ते प्रॅक्टीस करपूच अशें आमच्यान म्हणूं येता. पूण कोंकणी अभ्यासाच्या मळार हे कितले पर्यंत घडटा काय असोय प्रश्न आमच्या मुखार येता. दोतोर हनुमंत चोपडेकार हे समीक्षक म्हणून आमकां परिचित आसातूच. तांच्या मोलावणी ह्या साहित्य समीक्षा आणि भाशीक संशोधना संदर्भात आयिल्ल्या वेंचीक 15 प्रपत्रांच्या गांथनान कोंकणी समीक्षेच्या मळार आनीक एक कीट भेटयल्या अशें म्हणपाक हरकत ना. मोलावणीची कादंबरीचेर आधारीत प्रपत्रा संदर्भात ह्या विशयाचेर अभ्यास केले उपरांत कांय म्हत्वाचे निष्कर्ष जे आसात ते अशें आसात आनी ते मांडपाचो प्रयत्न करता. लेखकान आपले भुमिकेंत नमूद केल्ले प्रमाण ह्या पुस्तकांत संशोधन लेखना खातीर एमएलए 7वे आनी 8वे आवृत्तीचो वापर केल्लो आमकां पळोवपाक मेळटा. तेच नदरेंतल्यान विचार केल्यार प्रपत्राक विशय दिवप वा माथाळो दिवप हो भोव गरजेचो थारता. आनी लेखकान सगळ्या 15 प्रपत्रांचो आमी जर विचार केलो जाल्यार हे कसप लेखकाक बेस बरे तरेन जमल्या म्हणपाचें कळटा. जेणे करून पुराय प्रपत्रांचो विशय आयला तो कशा आंगांतल्यान आयला, खंयच्या आयामांतल्यान तांणी ह्या विशयांचो अभ्यास ह्या प्रपत्रांनी केला तें आमकां कळून येता. सारांश बरयता आसतना भोगदंड कादंबरीतले वैश्वीक विचार ह्या प्रपत्राचो सारांश जो आसा तो सामको उपयुक्त जाला अशें हांव म्हणेन. 15 प्रपत्रांचो सारांश वाचलो आनी भोगदंड कादंबरीतले वैश्वीक विचार ह्या प्रपत्राचो सारांश वाचलो जाल्यार सगळ्यांत उपयुक्त सारांश जर पुराय पुस्तकांत आसा जाल्यार तो हो आसा अशें म्हजें प्रामाणीक मत आसा. हेर कडेन आयिल्ल्या सारांशांत इतिहासीक फाटभूंय आयिल्ले वरी दिसता अशें हांवें नमूद केलां. सारांश प्रपत्राक धरून येतकच प्रपत्राचो आवाठ कळटा वा प्रपत्रांत कितें आसा हाची जाणीव जाता म्हणपाची उत्तम देख भोगदंड कादंबरीचेर आदारीत आशिल्लें ह्या प्रपत्राचो सारांश. सारगर्भ उतरां लेखकांची बरयल्यात ती जाय तितलीच बरयल्यात. निखटी ती उतरां प्रपत्रांत आयल्यात म्हणून ती घालपाकूच जाय अशे तरेचो एक मानस जो आसा तो लेखकां मदीं ना जाल्यार ती सारगर्भ उतरां वाचले उपरांत पुराय प्रपत्रांत कितें आसा वा पुराय प्रपत्र कित्या भोंवतणी घुंवता हें कळपा इतली ताक जी आसा ती प्रपत्रांतल्या सारगर्भ उतरांनी आमकां पळोवपाक मेळटा. प्रस्तावना आनी विशय वळख दितना लेखक वाचक म्हणून समृद्धी आसा म्हणपाची पावती मेळटा. ती उत्तम जाल्या जाल्यार कांय कडेन सारांशानूय प्रस्तावना लेखकान मांडल्या काय अशे तरेचो भास जाता. खास करून प्रपत्र 11, 12 आनी 13 ह्या प्रपत्रांनी सारांश आनी इतिहासीक फाटभूंय ही एक जाल्या काय असो तरेचो भास निर्माण जाता. मूळ मजकूर हाताळपाची लेखकाची एक खाशेली अशी शैली आसा. ताच्या विशीं भाश्य करता आसतना तांची प्रपत्र लेखनाची भास सुटसुटीत, समर्पक, अलंकारीक आनी धुंदीत बुडोवपा सारकी आसा. मजकुरांत आयिल्ले वैश्वीक साहित्यांतल्यो समीक्षेच्यो वा हेर विद्याशाखीच्या संदर्भांतल्यो व्याख्या लेखकाच्या आनी वाचकाच्या गिन्यानाच्यो कक्षा वाडयतात म्हणपाचें खरेलें सत आसा. विचार, संकल्पना आनी व्याख्या हांची झालेर लेखकान जी मांडल्या ती खऱ्यांनीच सोबून दिसता. तकटे चित्रां घालून प्रपत्र लेखन करपाची लेखकाची शैली वाचकांक प्रपत्रा कडेन विशया कडेन बांदून दवरता. सादे सरळ भाशेंतल्यान प्रपत्राच्या गर्भामेरेन वाचकांक ती भरता. कांय प्रपत्रांनी लेखकाची वळख दिवप, विशयाक धरून फाटभूंय सांगप हो एक उजो वावर अशें हांव म्हणेन. पूण कांय कडेन तो मातसो चड जाल्ल्यान मूळ मजकूर उणो पडला काय असोय दुबाव एक वाचक म्हणून म्हज्या मनांत आयलो. निष्कर्श जायत्या प्रपत्रांनी योग्य तरेन मांडटाना आमकां लेखक समर्थपणान ते मांडटाना पळोवपाक मेळटा.
तर कांय कडेन निश्कर्श वेगळ्या मांडिल्ल्यान प्रपत्रां जी आसात ती खूबच सोबून दिसतात, उठून दिसतात. जाल्यार कांय कडेन मूळ मजकुराच्या शेवटाक जाका आमी कन्क्लुजन म्हणटा थंयसर तो निश्कर्श आयिल्ल्यान तो निश्कर्श वेगळावन जर त्या लेखकान बरयलो, अभ्यासकान बरयलो जाल्यार तो आनी उठून दिसता आसतलो असोय एक भास आमकां जातना पळोवपाक मेळटा. निमणे कडेन आशयाक विशयाक न्याय दिवपी पुस्तक वाचतना मुद्रीत सोदणी उणी पडिल्ल्यान वाचनाची गती खंडीत जाता अशें हांव हांगासर म्हणीन. कांय उतरांनी ज्यो चुको आसात त्यो घडये मुद्रीत करता आसतना वा टायपिंग करता आसतना टंकलेखन करता आसतना जाल्या जावंक जाय, पूण अशा तरेच्या कांय उतरांच्या चुकांक लागून जो विचारांचो प्रवाह आसा तो मातसो खंडीत जाता काय असो वाचक म्हणून ह्या नदरेंतल्यान हांव विचार करता आसतना पळयता. शेवटाक सामके शेवटाक म्हणटा आसतना कोंकणी अभ्यासाच्या मळार उजो असो वावर जाल्लो आमकां साप कमी प्रमाणात पळोवपाक मेळटा. कोंकणी समीक्षेच्या माध्यमांतल्यान वा ते नदरेंतल्यान पळयलो जाल्यार तो सापो उणोच जाता. कांय हाताच्या पोटांचेर मेजपा सारकी पुस्तकां आमचे कडेन आसात आनी तातूंत आतां भर घालपी एक पुस्तक जातून आमकां MLA 7 आनी 8 जी आवृत्ती आसा त्या फास्केन बसून लेखकान आमचे कडेन वाचक म्हणून आमचे कडेन अभ्यासक म्हणून जे दिला ते खऱ्यांनीच तुस्त करपा सारकिल्लें पुस्तक आसा अशें हांव म्हणन. अशें आसतना 15 लेख जे आसा सोद प्रबंध आसा, सोद निबंध जे आसा तातूंत लेखकान समर्पक उतरांची भास जी आसा ती वापरिल्ली आमकां पळोवपाक मेळटा आनी त्याच अलंकारीक भाशेक लागून प्रपत्रां वाचतना ती जड दिसनात, ती सच्चीच अशी दिसता. आनी साहित्याचो अभ्यास करता आसतना, समीक्षेचो अभ्यास करता आसतना ही पुस्तकां वाचतना आमकां ती साद्या सोप्या सरळ उतरांनी जर तर मेळ्ळी जाल्यार ती आमकां पचोवपाक बरी जाता आनी अशे तरेचे समीक्षे वयले पुस्तक सरां कडल्यान आमकां मेळ्ळा अशें म्हणून हांव ह्या प्रपत्राचेर म्हजें उलोवप जें आसा तें सोंपयता. देव बरें करूं. नमस्कार. दोघे जे अभ्यासक आसा अपत्र वाचपी तेंच्यानी आपले अपत्र सादर केल्लें आसा आनी तुमकां सुरवातेकच सांगला तशें, कारण खंयचेंय अपत्र वाचतकच प्रश्न येवप आनी मागीर ताचेर चर्चा जावप हें खूब म्हत्वाचें. हें कित्याक लागून सांगता, कारण हें सेशनच अशे तरेन हें केलां, मांडून हाडलां, कारण तातूंत आमकां वेळ आसा. अजुनूय आमचे कडेन अर्दे वर आसा. अर्दे वराच्या काळान जर आमकां जर प्रश्न जर विद्यार्थ्यां कडल्यान, शिक्षका कडल्यान, अभ्यासा कडल्यान जर आयले जाल्यार ह्या जी प्रपत्रां सादर केल्या ते चीज जातलें. जाल्यार कितें जाता, खूब फावटी अशें जाता की आमकां वेळ कमी आसता. डॉक्टर हनुमंत चोपडेकर सदांच म्हणटा की आपणाक सांगलां अर्दे वर, म्हाका 20 मिनटान करपा लायलें. सागर में गागर करचो ना म्हणटा तो. सामकें तेजें गागर में सागर करचो ना म्हणटकच ताजें मत सारकें आसा, कारण तेणें अभ्यास केल्लो आसता, तेणें तेजे वयल्यान कश्ट घातलेले आसता, वेळ दिल्लो आसता. खंयचो ताजेच कित्याक आमचें तशेंच जाता. खंयचो अभ्यासकाक जेन्ना अभ्यास करून आपलें प्रपत्र सादर करता तेन्ना एक ताची अपेक्षा आसता की आपण खंय चुकला काय, वा आपले मुद्दे मांडल्यात ते सारखे आसा काय कितें, वा आपण मांडल्यात तातूंतल्या मुद्द्यां भितर आनी कितें वेगळें उरलां काय कितें, असो एक हें जाता आसता, विचार आसता. हे जर फीडबॅक जर आयले, जे अभ्यासक सभाघरांत बसल्यात वा एक विद्यार्थी सभाघरांत बसल्यात तांचे कडल्यान जर आयले जाल्यार तेका म्हाका दिसता जेणे प्रपत्र सादर केलां ताका इनपुट्स मेळपा पर्यंत. म्हणटकच हांव मागतां सभे कडेन जे मुखार बशिल्ले आसा अभ्यासक विद्यार्थी की दोनूय अभ्यासकांनी जे आयज मोलावणीच्या संदर्भान आपले विचार मांडल्यात, दवरल्यात, ताचे विशीं तुमी भाश्य करची आनी निमाणे कडेन म्हाजे भाश्य हांव दवरतां. म्हणटकच मागता तुमचे कडेन, आमचे कडेन हें आसात मायक्स तुमचे कडेन येतलो दोनूय वाटेंतल्यान. म्हणटकच तुमी तुमचें मतां मांडचें. उपकार करून.
सगळ्यांना नमस्कार. हांव गोरख शिरसाट. एक प्रश्न आसा. समीक्षा म्हटली काय हांगासर साहित्य कृती कशी करता आनी समीक्षकाची जी निरीक्षणां आसा, जें आकलन आसा, जें मूल्यमापन आसा तातूंतल्यान मतां मांडप जाता आनी त्या संदर्भाचें हें पुस्तक आसा. आतां हांगासर एक वेगळी प्रक्रिया जाल्या ह्या सेमिनाराक आनी ती प्रक्रिया म्हणजे समीक्षकाचेर मतां मांडपाचो एक वेगळो उपक्रम जाला. सो समीक्षकान ती पुस्तकाची परीक्षणां जी समीक्षा बरयल्या ती बरोवपा खातीर साबार पुस्तकांचो संदर्भ घेतला. एक बरेंच व्हडलें अशें वाचन आसा सराचें. आतां तुमी बी कांय लेख वांटून घेतल्या दोगांयनी. दोगींनी ऑलमोस्ट पुराय पुस्तकाचो सार उलयल्यार उलयला. आकाशान कांय कविताचो जो आसा तो घेतलेलो. जाल्यार तुमचे पेपर सादर करतना तुमी मूळ जी पुस्तकां आसा तातूंतली कितली पुस्तकां वाचून सराची मतां फॅक्ट चॅकींग करपाचो प्रयत्न केला. दुसरी गजाल, हें फॅक्ट चॅकींग करतना सराची जितलीं तुमी आतां मतां सांगली आनी सादारणशें हांव म्हणटलो फक्त तोखणाय केली पुस्तकाची जी जावपाक नाका आशिल्ली. ती तोखणाय करतना तुमी अशें दिसलें तुमी सगळ्या मतां कडेन सहमत आसा. तसोच उलयलो दोगांयचो. एक तर तें पुस्तकां वाचून आसल्या कारणान जालां आसतलें, वा एक तर वाचलां आनी तुका सगळें सहमत आसा अशें जालां आसतलें. सो ह्या विशयाचेर तुमी मतां कडेन सगळ्या सहमत आसा जाल्यार कित्याक ना जाल्यार कित्याक? देव बरें. तुमचो पयलो प्रश्न आशिल्लो तुमी मूळ पुस्तकां जी आसा ती वाचल्यात काय म्हणून सर. हांवें जेन्ना कविता घेतली तेन्ना सगळ्यात पयलीं लेक्टन ह्युजीसो आसा, अमेरिकन निग्रो पोएट, तांच्या कवितांचो अभ्यास केलो आनी सरांची मतां मांडल्यात ती प्रामाणीक आसा तातूंतल्यान म्हाका कळून आयलें. दुसरी गजाल म्हणल्यार आर रामदास आसूं वा लुथर साकळदांडी आसूं, वाधारो डायस आसूं, तांच्या कवितांचो जो अभ्यास जालो आसा तो प्रामाणीक जाल्लो आसा. पुणून जशें म्हणटात की नथींग इज परफेक्ट इन दीस वर्ल्ड अशें म्हणटात, तेच तरेन जेन्ना मोलावणी ह्या पुस्तकाचें नांव हांवें आयकल्लें मोलावणी म्हणून, म्हाका दिशिल्लें की तातूंत मोलावणी जातली म्हणून साहित्यातली. पुणून मोलावणी जाल्याच नो डावट, पुणून ती ज्या पद्दतीन जावपाक जाय आशिल्ली ती जाल्ली ना. म्हणल्यार सांगपाचो हेतू असो आसा की जी धार जाय आशिल्ली, अपेक्षीत आशिल्ली, आनी खास करून 2022 वर्सा जेन्ना समीक्षा जाता खंयच्याय साहित्य कृतीची आसूं वा समाजाची आसूं, जेन्ना ती धार जाय आसता ती म्हाका दिसता डॉक्टर हनुमंत चोपडेकारान मुजरत वाडोवपाची गरज आसा. खुबशे कडेन आस्वादनात्मकूच समीक्षा जाल्ली दिश्टी पडटा आनी खास करून जेन्ना ते वेगवेगळ्या पद्दतींचो वापर करतात, हांगा कंपेरेटिव्ह क्रिटिसिजम, हिस्टॉरिक क्रिटिसिजम, फॉर्मल इनफॉर्मल क्रिटिसिजम हांचो वापर जाल्लो आसा. पूण ताच्याच बरोबर जर फॉर्मलिझमाचो जर वापर जाल्लो, खास करून कवितांत करून फॉर्मलिझमाचो वापर जाल्लो, न्यू क्रिटिसिजमाचो वापर जर जाल्लो, खास करून निग्रो जेन्ना कविता घेतात तेन्ना न्यू क्रिटिसिजमाचो जर वापर जाल्लो जाल्यार समीक्षा चड बरी जावं येताली वा समीक्षेचो दर्जो आनी वाडूं येतालो. आनी एक गजाल म्हणल्यार मोलावणी पुस्तकांत आस्वादनात्मक समीक्षा चड जाल्ल्यान तें खंय ना खंय तरी तातूंत फक्त आस्वादनात्मकूच स्वरूप आयलां काय असं खंय ना खंय तरी, म्हणजे आस्वादनात्मकूच सगळें केलां काय आनी स्वता समीक्षकाक खंयत चड कडेन साहित्य आसूं वा चळवळी आसूं त्यो खूब कमी खटकल्या काय असो एक प्रश्न आमकां पडलो, म्हाका पडलो खास करून अभ्यास करतना. आनी तुमचो दुसरो प्रश्न कितें आशिल्लो सर? फॅक्ट चेकिंग जाल्लें आसा. तुमी आनी प्रश्न विचारिल्लो म्हाका दिसता पद्दतीक धरून. सगळें मान्य जालां कितें तातूंतलें जे फॅक्ट चेकिंग केलां तें मान्य जालां म्हाका. खास करून निग्रो आनी हे जे पोयट्री आसा त्या भायर आर रामदासाची जी कविता आसा तातूंत जो नास्तीक स्वर आसा, ताचे भायर ताजे जे तत्वगिन्यानी आनी कांय विचार आसात ते सरान प्रामाणीकपणान मांडिल्ले आसात. ताच्याच बरोबर ग्वादालो डायस आनी लुथर साकळदांडी पासवर्ड तांचे ते दोन जलस्थल आनी पासवर्ड एक कविता जेन्ना घेतले तातूंतलो स्त्री स्वर कसो तरेन आयला तो तांणी मांडला. आनी खास करून फॅक्ट चेकिंग जेन्ना म्हणटात आमी तेन्ना सरान म्हाका दिसता खंय ना खंय तरी बायलांचे जे स्वर आसात वा तांच्यो ज्यो वेदना आसात त्यो खंय ना खंय तरी ग्वादालो डायस आसूं वा लुथर साकळदांडी आसूं ते तितले खर तरेन मानपाक पावना अशें म्हजें मत आसा. आनी पुणून हें मत सराचें आसा काय ना, पूण तें सरान समीक्षेंत मांडिल्लें ना मत सरळ ताईन.
सो हें खंय ना खंय तरी मत सरान मांडपाक जाय आशिल्लें समिक्षा बरयतना अशें म्हाका दिसता. प्रश्ना खातीर देव बरें करूं सर. सुरवात करता आसतना हातूंतली कितली पुस्तकां ज्या पुस्तकांचेर सरांनी समिक्षा केला वा हे लेख बरयल्या जाल्यार हातूंतली म्हत्वाची अशी जी पुस्तकां आसा जातूंत भोगदण म्हणूं येता, हावटण म्हणूं येता, अशा तरेच्या कांय पुस्तकांचें पूर्व वाचन आशिल्ल्यान आनी ते नदरेंतल्यान मोलावणी करपाक आमकां सोंपें जालें. कांय पुस्तकां जीं आसा जाचो सरान आपल्या प्रपत्रान उल्लेख केला, खास करून मलयाळम साहित्यांतली वा आसूं वा मलयाळम लिपयेंतली आसूं वा हेर लिपयेंतली आसूं, ताचें वाचन जावंक ना हें प्रमाणीकपणान सांगता. आनी तशे तरेच्या त्या विशयाचेर मूळ स्वर उलोवप वा त्या नदरेंतल्यान उलोवपूय जावंक ना हें हांगासर नमूद करता. मुखार जे आसात सरांनी आपल्या पुस्तका खातीर जे जे संदर्भ पुस्तक वापरल्यात तातूंतल्याच जायत्या संदर्भ पुस्तकांचो हांवें वापर केला. खास करून सरांनी हांवें म्हज्या निश्कर्शांनी ते मेन्शन केल्यात. सरांनी कांय व्याख्या दिल्यात, कांय विचार दिल्यात, कांय संकल्पना दिल्यात. तातूंतली बरीचशी संकल्पना व्याख्या जी आसात ती सरान ऑनलायन माध्यमांतल्यान घेतला आनी ताचो रेफरन्स आमकां पळोवपाक गेल्यार ते पुस्तकाच्या शेवटाक वा प्रपत्राच्या शेवटाकूय दिल्यात ताणें. थंयसर क्रॉस चॅकींग जालां आनी ते नदरेंतल्यानूच हांवें त्या संकल्पनेंतल्यान तो विचार सरान मुखार मांडला काय ना हाचेर चड भर दिल्या. एक मेन्शन करचेंच जाल्यार वदळ हांवें एक मेन्शन केल्लें ती व्याख्या जी आसा ती वाचूनय दाखयली. ते व्याख्ये प्रमाण सराच्या प्रपत्राचो सूर वता आनी ते खातीर तो उपयुक्त आसा अशें हांव म्हणेन. तो सूर मांडिल्लो वा ती व्याख्या दिल्ली आनी ते दिकेन जर तर प्रपत्र नाशिल्लें जाल्यार खंय तरी तो आडवाद आसतलो आसलो आनी खंय तरी ताचेर टिका जावं येता आसली अशें म्हजें मत आसा. हाचे भायर कांय न पडपा सारकी काय वा म्हजी वेगळी अशी मतां जी आसात ताचेर भाश्य करता आसतना पयलेंच जे आर्टिकल आसा, रिसर्च आर्टिकल आसा ते कोंकणी सिनेमा संदर्भान आसा. कोंकणी सिनेमा आलिशा आनी इराणी सिनेमा डॉक्टर स्त्री मनाची वैश्वीक घुसमट मांडपाची कलाकृती. हातून हांवें म्हाज्या निश्कर्शांनी ते मेन्शन केला की पयलोच जो पॅरेग्राफ आसा ह्या सारांशाचो तो फाटभूंय सांगिल्ले वरी दिसता. तो सारांशाचो भाग जावंक शकना कारण सारांशान पुराय प्रपत्रान जो आयला, जो विशय आयला, जे कितें आयला ताचो सारांश आसपाक जाय. विशयाक धरून सारांश अपेक्षीत नासता अशें म्हाजें प्रमाणीक मत आसा. आनी ते खातीर तो जर तर आमी इतिहासीक फाटभूंय म्हणूं येता वा लेखकाची जी त्या संदर्भान विचार जे आसात त्या मांडिल्ल्यान रिसर्च आर्टिकल ऑब्जेक्टीव वस्तुनिश्ठ जावचे परस तो सब्जेक्टीव जाता, व्यक्तिनिश्ठ जाता अशें हांव म्हणून. मुखार जे आसा भोगदण कादंबरीतले वैश्वीक विचार ह्या प्रपत्रा संदर्भान लेखकान हातून लेखिके संदर्भान एक चॅप्टर केला अशें हांव म्हणन. भोगदण कादंबरी रचपी लेखिके संदर्भान अशें ताचो माताळो आसा आनी तातूंत ऑलमोस्ट एक पुराय पान आनी दुसरें अर्दें पान सुमार ह्या प्रपत्राच्या ऑलमोस्ट 10-12 पेजींतले एक आनी अर्दें पान लेखिकेच्या वावराचेरूच वा ताणी कितें केलां हाचेरूच भर घातल्या आनी खंय ना खंय तरी भोगदण कादंबरीन स्त्रीवाद कसो आयला हाचे कडेन ती नाळ जोडपाचो प्रयत्न केला आनी तो मातसो चड जाला अशें हांव म्हणन आनी ते हांवें म्हज्या निश्कर्शांनी मांडला. तेच बरोबर अशें करता आसतना हो रिसर्च आर्टिकल जो आसा तो MLA ह्या 7वे आनी 8वे आवृत्तीच्या पद्दतीन बसता काय ना असो तरेचो प्रश्न आसा. शेवटाक विशय वळख दिता आसतना पान नंबर 37 पान नंबर 37 विशय वळख दिता आसतना लेखक जे आसा ते आपल्या विशया कडेन मुद्दमपणान जोडून दितात काय अशे तरेचो पॅरेग्राफ वाचताना आमकां पळोवपाक मेळटा. वळख आनी विशया संदर्भात जेन्ना लेखक उलयतात तेन्ना ते आमकां कथानक सांगतात काय जे आत्तां सरान म्हटलें की आमी प्रपत्रां वाचली आनी प्रपत्रान कितें आसा इतलेंच सांगलें ते तरेचे वाचन वा ते तरेचे लिखाण सराच्या त्या प्रपत्राच्या माध्यमांतल्यान जाला काय असोय हांव सूर उक्ताय. पान नंबर 40
जे कुवेट आनी हाचे झूज जाले तातूंत सरान असो सूर लायला की लेस्लीक मुळासावन लासून उडोवपी झूज म्हणून. म्हज्या मतान हे झूज लेस्लीचो संवसार जो आसा तो मुळासावन लासपाक खातीर नाशिल्ले वा ते नदरेंतल्यान नाशिल्ले. आनी एक संदर्भ येता ते तातूंत अशें म्हणटा की महाझुजाचो परिणाम म्हणून लेस्लीचे जीवन जे आसा ते उद्ध्वस्त जाला म्हणून. हांव हाका मान्य करना, ह्या विधानाक हांव वेगळे नदरेंतल्यान पळयता. हांव म्हणन तो महाझुजाचो परिणाम नासलो जाल्यार महाझूज फक्त एक निमित्त आसलें जाचे वरवीं लेस्लीक आपले जिवीत जे आसा ते उद्ध्वस्त जाला म्हणपाचें कळ्ळें. लेस्ली जर तर त्या वेळार थंयसर महाझूज जावंकूय नासले आनी लेस्ली घरा आयलो जाल्यार तो आपले जीवन जे आसा ते उद्ध्वस्त जाल्लेच पळयतलो आसलो. महाझुजाचो फक्त संदर्भ आयला आनी ते निमित्त लेस्लीच्या उद्ध्वस्त जिणेची आमकां पारख करून दिवपी वा ते कडेन आमकां व्हरपी अशें हांव म्हणन. ते कारण न्ही वा महाझुजाचो तो परिणाम न्ही, महाझूज फक्त निमित्त अशें हांव म्हणन. हाचे भायर क्रॉस रेफरन्सिंग आमी केला काय असो प्रश्न आयलो. म्हाका दिसता सराच्या पुस्तकान सरान क्रॉस रेफरन्सिंग जे आसा ते बेस बरे पद्दतीन केला. हाची देख दिवची जाल्यार पान नंबर 46 जंय लेखका संदर्भान आसा वा प्रस्तावनेत जो एब्स्ट्रॅक्ट आसा त्या संदर्भान आसा ताचो जर तर तुमी रेफरन्स मूळ मजकुरा कडेन पळयलो जाल्यार तो बेस बरे तरेन जाला अशें हांव म्हणन. वगळ सांगिल्ले प्रमाण कांय चुको ज्यो आसात त्यो मुद्रणाच्या बाबतींत आसा वा टंकलेखनाच्या बाबतींत आसा त्यो खंडीत करता पुस्तक वाचता आसतना. कांय शिल्लक वा साद्यो सुद्यो अश्यो चुको आसात ज्यो अपेक्षीत नाशिल्ल्यो, खास करून समीक्षेच्या पुस्तकांत त्यो टायपिंग करता ताची चूक घडये ताचीच आसूंक जाय. सो ते नदरेंतल्यान जर तर पुस्तकाची दुसरी आवृत्ती येता जाल्यार ताचेर निश्चितपणानूच विचार जावपाक जाय जेणे करून आमी एका प्रवाहांतल्यान वयता आसतना ती चूक ही जावपाक जायनासली म्हणून ते विचाराचें मंथन जें आसा पळय तें मातशें खंडीत जाता अशें जावचें न्हय. शेवट करता आसतना वेगळो चॅप्टर जाय आशिल्लो काय लेखान अशें हांवें म्हणलां आनी ताच्यो देखी तुमकां हांवें लेखांच्या संदर्भान ताचो आंकडो सांगून दिल्लो आसा. हें तुमकांय पडटलें तुमी वाचता आसतना. कांय कडेन सरांनी बऱ्या पद्दतीन ते MLAच्या आवृत्ती अनुसार जे आसा ते तरेन चॅप्टरायज केला आनी ते खऱ्यांनीच वाचपाक कितले प्रभावी दिसता ते समजून घेवपाकूय कुस्तार जायना. हाचे भायर देख दिवचीच जाल्यार कांय चुको ज्यो आसा तातूंत हालींच आसा ते हालींच जाला. म्हणजे कांय साद्यो सुद्यो चुको ज्यो आसा त्यो घडये टायपिंग करता आसतनाच जाला परत एकदां म्हणटा त्यो अशे तरेच्यो चुको आसात. आनीक जबरदस्तपणान मांडिल्लो एक प्रश्न एक विधान जें आसा तें सराच्या पुस्तकान आयलां तें म्हणल्यार हावठण हे कादंबरीचेर भाश्य करता आसतना लेखक म्हणटा की जरी ह्या कुमार समाजाचेर आदारिल्लें आसा तातूंत लग्नाचो विचार आयला वा ते तरेचे वातावरण हांगासर ह्या पुस्तकान निर्माण जाला अशें आसतनाय लेखक म्हणटा की सांस्कृतीक मळावयले जे विचार जे आसा वा लोक संस्कृती जे तरेन पुस्तकांत येवपाची अपेक्षा आशिल्ली ते तरेन येवंक ना. म्हाका दिसता सरांचे आनी आमचे बरोबर खूब फावटी अशें डिस्कशन जाता हे लेखक बरयता आसतना ताच्या भोंवतणी आशिल्ली संस्कृताय समजुपाक मातसो उणो पडटा आनी ताका लागून ती येना. अशे तरेचो सूर जो आसा ते ह्या प्रपत्रांत आमकां पळोवपाक मेळटा. जंय लेखक म्हणटा होवी लग्नाच्यो होवयो ज्यो आसा त्यो सोडल्यार लेखक हेर कसल्याच लोक संस्कृतायेक जे आसा तो फुडो करना वा ताका फाट करता अशे तरेचो सूर उक्तायतना आमकां लेखक मेळटा आनी हो बेस बरे तरेचो सूर अशें म्हाका दिसता. तेच बरोबर लेखकान एका चॅप्टरान अंधश्रद्धा म्हणलां. म्हाका ते अंधश्रद्धा हे उतर वापरप काय ते लोकांच्यो धारणा अशे तरेन वापरप कारण पुराय पुस्तकान जर तर आमी पळयलें जाल्यार त्यो लोकांच्यो धारणा वा समाज मानस हे नदरेंतल्यान येता ताका आमी अंधश्रद्धा म्हणप कितले चूक कितले बरोबर हें म्हाका दिसता आमचे भितरल्या दर एका समीक्षकान तें थारावचें. हाचे भायर ओपारींचो खाशेलो उल्लेख जो आसा ह्याच प्रपत्रांत तो मुद्द्यांनी सरान मांडला आनी तो एक वेगळो प्रयोग जो आसा अशें म्हाका दिसता. ह्या कुमार समाजाचेर बरयता आसतना कांय इंग्लिशीन ताका आमी जार्गन्स म्हणटात वा त्या वेवसायाक धरून जी उतरां आसात
त्या वावराक धरून जी खाशेली उतरां आसा, जी शेती उतरां आसा, शेतीतली उतरां आसा, अशे तरेची कुमार समाजांतली जी उतरां आसा ती बेस बरे तरेन आयल्यात आनी सरांनी मुद्दम त्या उतरांचो उल्लेख प्रपत्रांत केल्लो आमकां पळोवपाक मेळटा, जेणे करून फक्त ती उतरां आयल्यात म्हणून न्ही तर वाचक म्हणून आमी त्या उतरांचो अर्थ कितें, ती कशे तरेन दिसतात काय हाचोय सोद लावंक शकतात. शारी जिवीत मांडटा आसतना लेखकान कादंबरीचेर जरी चर्चा केल्या तशेंच सांगता वदळी म्हणिल्लें हांवें, लेखका भितरलो वाचक कितलो समृद्ध आसा ताची आमकां पावती मेळटा आनी ह्याय लेखांत आमकां ती पळोवपाक मेळटा. ती म्हळ्यार सरान कांय कवितांचोय उल्लेख कादंबरीचेर भाश्य करता आसतना घेतला. म्हाका दिसता अशे तरेचो प्रयोग केल्यार फक्त आमी कादंबरीच्याच फास्केंतल्यान पळोवपाचो विचार न करता वेगवेगळ्या साहित्य प्रकारांतल्यान कादंबरीचो विचार जो आसा तो आमी कसो सोदूं येता हाचेर आमी भाश्य केल्यार जाता. देव बरें करूं. नमस्कार, हांव कृपाली नायक. दोनूय विद्यार्थ्यांची खास तोखणाय, कारण मोलावणीचेर किंवा समीक्षात्मक पुस्तकाचेर समीक्षा करप हें तशेंच कठीण काम. आनी दुसरी मुद्दम तोखणाय इतल्याच खातीर की खुबश्यो गजाली तुमी डिसएग्री ज्यो जाल्यात थंय तुमी ना आनी ताचे कडेन सहमत ना. आनी कित्याक हें सांगपाक खूब म्हत्वाचें दिसता की लेखक हांगा आसतना, लेखक बशिल्ले आसतना तें सांगप चड म्हत्वाचें. कारण आमी जेन्ना जेन्ना चड करून पुस्तकांचेर उलयतात, लेखक आसता जाल्यार सगळें गोड 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 म्हणून मुखार वतात. ते तुमी दोगांनी करूं ना, ती बरी गजाल, कारण ही समीक्षा कोंकणीक फुडें व्हरतली अशें म्हाका दिसता. ताचे नंतर म्हजो एक प्रश्न आसा, प्रश्न म्हणून, कारण समीक्षा साहित्य अशें जेन्ना वाचतात, जावं समीक्षे विशीं जेन्ना वाचतात तेन्ना एक गजाल वापरतात की अलंकृत भाशा, जावं अलंकारात्मक भाशा जी आसा ती समीक्षेन आसची अशें म्हणून. आनी तुजो जेन्ना चड करून मोपकाराचो जेन्ना उल्लेख मोपकारान साहित्याच्या हाच्या बाबतींत केलो तेन्ना परत एक वाक्य म्हाका आयकूंक आयलें अशें दिसलें की अलंकारीक भाशा लेखकान खूब वापरला. त्या पुस्तकाक धरून आनीक एकंदरीत मत अशें म्हणून तुजें मत कितें तें सांगचें. म्हाका दिसता कोंकणी समीक्षेच्या मळावेलो इतिहास आमी पळयलो जाल्यार खास करून युवा साहित्यीक, युवा तरणाटे जे आसा ते समीक्षे कडेन कित्याक वळूंक ना हाचो आमी सोद घेवचो प्रयत्न केलो जाल्यार आमचे कडेन आशिल्ली क्लिश्ट भास. आदींच मुळान तो विशय क्लिश्ट आनी तातूंतली भास जर क्लिश्ट आसली जाल्यार आमचे मदले कितले लोक त्या भाशे कडेन वतले, त्या साहित्य प्रकारा कडेन तोंड करतले हो म्हत्वाचो मुद्दो. अशे तरेच्या प्रयत्नांतल्यान जर तर युवा लेखक, युवा अभ्यासक समीक्षेच्या मळा कडेन मुखार वतात जाल्यार निश्चितूच हो बरो प्रयोग हे नवल अशें हांव म्हणन. आनी म्हज्या उलोवपाक प्रपत्र मांडटा आसतना, सुरवात करता आसतनाच हांवें सुमन तडकोड हांच्या एका विधानाची हांगासर निश्चितूच याद काडिल्ली वा तें वाचून दाखयल्लें. तो म्हणटात बदल हो कॉन्स्टंट आसता, चेंज इज कॉन्स्टंट. समीक्षेच्या मळार हो जर तर बदल आमी आपणायलो आनी ताचें जर तर चीज जालें जाल्यार निश्चितचपणान लेखकान जें बरयलां, जी अलंकारीक भास बरयल्या वा वापरल्या ती उपयुक्त आसा अशें म्हणपाक हांव खंयच फाटीं फुडें थारना. हें पुस्तक त्या नदरेंतल्यान हेर समीक्षेवेल्या पुस्तकां परस म्हाका वाचपाक सोंपें दिसता. पूण विशयाक आनी आशयाकूय लेखक न्याय दिता जाल्यार आमी अलंकारीक भास जी आसा ती कित्याक फाटीं उडोवची आनी समीक्षेचो विचार करचो, वा ती कित्याक घेवची न्हय आनी समीक्षेचो विचार करचो न्हय हाचेर प्रत्येकान आपले विचार मांडचे अशें म्हाका दिसता. देव बरें करूं. आनी कोणाक असो प्रश्न आसा? एक 10-12 मिनटां आसा अजून आमचे कडेन. बरी गजाल, बरी प्रश्न बरे येता आनी पत्र बरोवपी जापय तितलोच बरे सक्षम दिता. इट्स व्हेरी नायस. म्हाका दिसता विद्यार्थ्यांनी कोणी एक प्रश्न, दोनूय येता प्रश्न येता टिचरा कडेन. प्लीज विद्यार्थी वर्ग आसा आमचे एमएचे आसा, मागीर हाजे आसा ग्रॅज्युएशन लेवलाचेर शिकपी विद्यार्थी आसा. प्लीज तुमच्या मनाक कसलो प्रश्न जर आसा जाल्यार विचारा. पत्र बरयतना तयारी कशी केली असो पासून प्रश्न विचारतात.
आमचे MA चे विद्यार्थी आसा तांकां प्लीज पार्ट 1 भाग 1 भाग 2 कोणाक कितें मनात आयल्या ऑलरेडी मतां मांडल्यात ताचेर आनी कितें सांगपाक जाय एडिशनल तशें जाता प्रश्न विचारूंक जाय अशें काय ना एकूच नमूद करता आकाशान कवितेचेर जी प्रपत्र आसा ताचेर आदारीत भाश्य केला हांवें कादंबरीचेर आदारीत जी प्रपत्र आसा ताचेर भाश्य केला हाचे भायर बदल सरांनी तुमकां वळेरी वाचून दाखयल्या आकाशानूय आपल्या उलोवपांत प्रपत्रांतल्यान तें मांडलां आनी हांवेंय मांडिल्लें ते म्हळ्यार वेगवेगळ्या प्रकार जे आसात ते लेखकान बरयल्यात ताचेर आदारीत प्रपत्रां बरयल्यात सांगपाचो इतलोच उद्देश आसा की दर एका प्रपत्रान जे विचार आयल्यात ताचेर भाश्य करपा सारकिल्लो वेळ जो आसा तो आमकां लेखक तयार करून दिता आयज हांगासर पुराय पुस्तकाचेर एकंदरीत विचार करता आसतना आमकां हे दोन जे साहित्य प्रकार आसा ते चड प्रमाणात दिसल्यात म्हणून आमी एकामेका कडेन उलोवन वा पुराय मोलावणीचें वाचन करून आमी ते वांटून घेतल्या हाचे भायर जे साहित्य प्रकार जे आसात जाचेर लेखकान अभ्यास केला सरान म्हणिल्ले प्रमाण आमी तो आनीक तर्कनिश्ठ पद्दतीन वा ताचेर आनीक डिपली वचून विचार करूं येता इतल्या तांकीचे हे पेपर आसा हे सांगपाचो उद्देश इतलोच कारण आमी 15 मिनटाच्या फास्टेंत आमचो पेपर बसोवपाक ट्राय करताले म्हणून आमी बाकीचे सगळे साहित्य प्रकार जे आसा ते घेवना ते घेतिल्ले जाल्यार त्या प्रपत्राची त्या प्रकाराची आमकां वळख दिवची पडटा आसली आनी ते खातीर ते 15 मिनटाचे प्रपत्र जे आसा ते 25 मिनटाचेर पावता आशिल्ले अशे तरेन प्रपत्राची वा ह्या पुराय मोलावणी पुस्तकाची बांदणी आसा मुजरत प्रत्येकान वाचले आनी केन्ना तरी आमीच आमचे वाचक मंच आसा ताचे वरवीं आमी जर तर ह्याच एका प्रपत्राचेर जर तर चर्चा घेतली जाल्यार म्हाका दिसता तें चीज थारतलें प्रश्न आसा कोणाचे आनी कोण ना आनी प्रश्न ना अशें धरू की आनी प्रश्न ना अशें म्हाका आसूंक जाय एक दोन तरी म्हाका अपेक्षीत आशिल्ले एक विद्यार्थ्या कडल्यान एक तरी प्रश्न आसा कोण ना समारोप करता कारण आमचे कडेन एकाक म्हाका हाजो समारोप कर सांगिल्लो कारण म्हाजे कडेन 8 मिनटां आसा म्हाजें उलोवप हाका धरून 8 मिनटां आसा 1 वराचेर आमी जर समारोप केलो जाल्यार म्हणटकच परत एकदा तोखणाय करता कृपाली मॅडमीने म्हटला विद्यार्थी आमचे दोनूय भाग 2 चे विद्यार्थी सगळ्यांत एक उच्च आनंद आमकां हे जाता तुमच्या शिक्षकाक केन्ना आनंद जाता की खंयचो आमचो विद्यार्थी शिक्षकाच्याकूय फुडें 2 पावलां वचून आपली प्रखर मतां मांडटा आपले विचार मांडटा आपले वेगळे कितें तरी सांगता जो शिक्षक सांगना तेच्या भायर वचून कितें तरी वेगळे मांडटा वेगळे सांगता क्लासान बसून आनी शिक्षकाक प्रश्न म्हणटा अरे म्हाकाय खबर नाशिल्लें म्हणून म्हाकाय अशें एनलायटन जालो अशें जेन्ना क्लासान घडटा तेन्ना म्हजे सारकी एका शिक्षकाक वा हांगा बशिल्ल्या शिक्षकाक उच्च आनंद मेळटा परमानंद म्हणटा तेका तो मेळटा की आमचे विद्यार्थी आनी 2 पावलां फुडें आसा म्हणून आनी हांगा खूब बरी गजाल कारण हे विद्यार्थी एक्स स्टुडंट ना आता सध्याचे विद्यार्थी आसा आनी सध्याचे आताचे विद्यार्थी आपल्या एका शिक्षकाच्या पुस्तकाचेर भाश्य करतात आनी तेवूय शिक्षक सभागृहांत आसतात म्हाका दिसता हो कोंकणी समीक्षेच्या मळावेलो म्हाका दिसता एक उच्च आनंद आनी सुवर्ण असो अक्षरांनी बरोवपा सारको दीस आसा कारण हे जेन्ना परत परत जातले विद्यापीठांत हनुमंत सर फाटल्या 2 वर्सां जाले 3रे वर्स तांचे हांव एचओडी आशिल्लो तेन्ना 6 वर्सां तेजे उपरांत ते एचओडी जाले आनी कृपाली मॅडम हांगा बशिल्ली आसा आमी एक विद्यापीठान एक लक्ष दवरिल्लें की हाच्या मुखार विद्यापीठान चड करून आमी फक्त रिसर्चाचेर भर दितले
रिसर्चेर आमी चड कार्यक्रम करतात. आमी वर्कशॉप ऑर्गनायज करतात आनी हनुमंत सर HOD जाल्या उपरांत हें सूत्र तेंच्यांनी मुखार व्हेलें तितल्याच प्रकरपणान. आनी ह्या विद्यापीठ पावण्याचेर बरी समीक्षा कशी जातली हाचेर आमी फाटल्या म्हाका दिसता 6 वर्सां भर दीत आसात. त्याचे कारण कित्याक लागून त्या विद्यापीठ पावण्याचेर अशी जर चर्चा निर्भयपणान जाली. निर्भय खूब म्हत्वाचो उतर. कारण हांच्यांनी जर निर्भय जावन जर बरोवंक नाशिल्लो पेपर आयज घडये आपल्या शिक्षकां मुखार ज्येश्ठ शिक्षकां मुखार उलोवंक शकचे नाशिल्ले. हें निर्भयपण केन्ना येतलें आमकां जेन्ना आमी अभ्यासक जातले तेन्ना, जेन्ना आमी खंयची गजाल क्रिटिकली पळयतले तेन्ना, जेन्ना आमी खंयची गजाल वेवस्थीत एनालायसीस करतले तेन्ना. म्हणटकच परत एकदा वाचना कडेन येतात. जर बरें वाचन आमचें आसत आनी बरे मुद्दे सोदून काडपाचे आमी तकालस घेत क्रॉस रेफरन्सिंग करीत आमी जशें गोरख सरान सांगलें तशें क्रॉस रेफरन्सिंग जे मांडना ते बरोबर का चूक वा ते खरें का फट हाच्या खातीर सोदप ही जेन्ना तकालस जेन्ना तुमचो विद्यार्थी अभ्यासक घेता स्कॉलर घेता तेन्ना अशें कितें तरी आमकां वेगळें पळोवपाक मेळटा. म्हाका दिसता कोंकणीचेच हांगा शेकड्यांनी कार्यक्रम जाला आसतले ह्या वेळान निश्चितूच जाले फाटली कितलींशींच वर्सां ह्या डिपार्टमेंटाच्या काळान. पूण अशे तरेचो कार्यक्रम जातून प्रखर मतां मांडप अशें म्हाका दिसता हें चुकीचें आसा, हें सारकें ना, अशें जाल्लें जाल्यार बरें जावपाचें अशे तरेची मतां म्हाका दिसता हेच्या फुडें विद्यार्थ्यां कडल्यान घेवपाचें आनी ताचे खातीर आमकां निर्भय जावपाचें. तुम्ही जर एकंदर कोंकणी समीक्षेचो प्रवास आमकां सदांच एक हें मेळटा कितें आमकां कोंकणीच्या मळाचेर वा कोणी एक अभ्यासक वा कोणी क्रिटिक्स वा आमचे विरोधक अशें म्हणा की एक सदांच म्हणटा की कोंकणीन समीक्षा जायना, कोंकणीन समीक्षा जायना. कोंकणीन समीक्षा कित्याक जायना? वॉट इज द रिजन्स बिहायंड? 32-33 वर्सां कोंकणी विभाग चलता. पोस्ट ग्रॅज्युएशन लेवलाचेर विद्यार्थी शिकता. शेकड्यांनी विद्यार्थी म्हाका 1000 विद्यार्थी आतां भायर सरले. 1000 आमी एकदां हेंच काडिल्ली वळेरीच काडिल्ली आमी. हांव हें आसतना HOD आसतना. पोस्ट ग्रॅज्युएशनाची डिग्री सादारण 50 ते 60 भुरगे वर्साक घेवन वता न्ही. तरी आसतना आमचे कडेन हें कित्याक जायना, समीक्षा कित्याक जायना? ह्या पुस्तकांनी सरान आपलें मत मांडलां, प्रखर मत मांडलां. कित्याक जायना समीक्षा म्हणटा ताणें ताचो प्रश्न आसा, ताचो हुस्को मांडला तांच्यानी ह्या पुस्तकांत आपल्या हातून मनोगतान. कितें रिजन? ही खरें ह्या सेमिनार ह्या चर्चासत्राचें खरें फल मेळूंक जाय वा तेजी फळ मेळटलें जाल्यार ताचेर आमी चिंतन करपाक जाय. जाल्यार ह्या परिसंवादाचें वा ह्या चर्चासत्राचें फळ जातलें. कित्याक जायना समीक्षा? वॉट आर द रिजन्स? तुमचे तकलेन आसतली. एक म्हणल्यार आमचें वाचन कमी आसा, आमी क्रिटिकली कांय गजाली पळयना, आमी इच्छा आसून बरयना आसपा जाय. पूण तेज्या फाटल्यान आनी कारण आसा. आमकां भंय दिसता बरोवपाक. हांव सांगता, आमकां भंय दिसता दुसऱ्याचेर बरोवपाक. हांवें एखादें मत मांडलें जाल्यार आपणाक कितें म्हणत काय कितें? कारण आमी कितें जाता न्ही, आमच्या आयदनां लागीं ती रोखडी आपटता बी रोखडी चड मोठो आवाज करता. तो मोठो इतलो आवाज आसता तूं हांगा मत मांड आनी घरा पावच्या पयलीं तो तुका आवाज परत आयकूं रिफ्लेक्शन्स इको म्हणटा. हनुमंत सराकय खबर आसतलें ताका हें इको हो खूब आयकून येयलो आसतलो हें बरयता आसतना. म्हाका आयलो. हांव विद्यार्थी आसतना एका पुस्तकाचेर हांवें एक मत मांडलें. विद्यार्थी आसतना मांडलें क्लासान एक सेमिनार म्हणून. म्हाका 4-5 वर्सांनी कळ्ळें की एक तुवें मांडिल्लो तेन्ना पेपर एका विद्यार्थ्याक कडल्यान कळ्ळें की एक लेखक आसा तो इतलो तुजेर आघात घाललो ना. केन्ना कळटा म्हाका? आनी एक विद्यार्थी येता तेंचे सोयरे ते सांगता म्हाका सर ते एकदम मांडिल्ले विचार ते आमच्यो व्हडली चर्चा जाली म्हणून आमच्या घरांत त्या वटेन. म्हाकाय आपणाकच सांगता. म्हण आमी जे अभ्यासक विचार मांडटात ती खोडून काडूंक जाय. हांव म्हणटा
जर ह्या पुस्तकान जर चुकीचे विचार मांडले वा चुकीचे कितें मांडला खोडून काडत न्ही, बरेंच न्ही ह्या पुस्तकाचे. ओपनली उलयतात कित्याक, म्हणजे गॉसिपींग कित्याक? आपल्या कवितेचेर ताणी हें केलें, भाश्य केलें, ताणी चुकीचें मांडलें. अशें घडिल्लें आसा. ह्या सभाघरांतल्यान भायर सरता थंय आसा तुका फोन येता घरा कडेन, म्हाजेर तुवें चुकीचें मांडलेंच कित्याक, तें आमचें मांडलेंच कित्याक म्हणून. बरे व्हडले व्हडले लेखक करतात, व्हडले व्हडले साहित्य अकादेमी अवॉर्ड विनर आशिल्ले लेखक अशें भाश्य करतात. जाता कितें की आतांच आमी दव्याचेर काळें करपाक लागल्यात, आतांच आमी कितें तरी बरोवपाक लागल्यात समिक्षेच्या मळाचेर, आनी आमकां अशे तरेचो प्रेशर येता. भंय दिसता आमकां मागीर की एखाद्या ज्येष्ठ लेखकाचेर बरोवचें काय ना, बरोवचें काय ना म्हणून म्हणिल्लें आमी निर्भय जावचें. जाका गट्स आसा पळय न्ही, निर्भय जावन बरोवपाचें, जाका ताकद आसा, तांक आसा की तुका जर कोणी विचारल्यार ताका प्रत्युत्तर दिवपाचें आपूण खरो म्हणून. लक्षात येयलें? वा कोणी कितें बरयलां ताचेर परत मोलावणीची मोलावणी आयज जाल्यार, तशेंच वालोर म्हणून पुस्तकाचे वालोराचे कितें तरी कितें हें येयलां, वालोराचो वालोर म्हणून कितें तरी न्ही, वालोराचेर त्या पुस्तकां, वालोर हें एस.डी. तेंडुलकराचें पुस्तक. म्हाका दिसता वद्रेकरान एक आर्टिकल बरयलें. लक्षात येयलें? म्हणटकच आमी दुसरी गजाल, आमी बरी आनी खरी जर समिक्षा बरयतले जाल्यार परत बरयल्लें आमी वाचूंक जाय, समिक्षा वाचपाक जाय. त्या वालोर पुस्तकान एक खर समिक्षा आसा ताचेर, एका ज्येष्ठ लेखकाचेर बरयल्ली. म्हणटकच जे आयज येयलें की खर धार कोणी तरी म्हटलें, धार येवपाक जाय, सराच्या एका अजून धार येवपाक जाय. असं निखसणां उपकारना आतां धार काडपाचें मशीन हाडूंक जाय आमकां, जाल्यार बरी धार येतली. म्हणजे हेजो अर्थ तो धार येवपाचो विचारांक आनी धार काडची पडली आमकां, जर आमी कळमेले जाल्यार. वा आनी जे मत मांडटा तें आनी प्रकार मांडचे पडले, आनी सत्यतायेन मांडचे पडले, आनी प्रूफ दिवन मांडचे पडले. कारण तुका फट उलोवंक मेळना समिक्षेन, फट सांगपाक मेळना, तूं कल्पना करूंक शकना कथेन आनी कादंबरीत करता तशी. तुका फॅक्ट्स मांडचे पडटा, ताचे कडेन कोट्स करचे पडटा, ताचे कडेन दुसऱ्याची मतां मांडची पडटा, दुसऱ्याची विधानां जाय जाल्यार घेवची पडटा, गरज आसता ती खरी ती आनी बरी ती घेवची पडटा, प्रायमरी सोर्सा कडेन तुका वचचें पडटा. हें सगळें करतलो जाल्यार तुका तितले पासेस जाय, तितले तुका बसूंक जाय. आनी आमकां आमचो जाता कितें, आमकां आर्टिकल बरोवपाची संवय आसा. बसला का बरयलें, बसला का पब्लीश केलें. आमकां दिसाक एक पेपर 2 दिसान जाता, 4 दिसान जाता, 5 दिसान ना जायना. हनुमान सराक विचारात तुमी पर्सनली, हाऊ मच टायम इट टेक्स. एक आर्टिकल बरोवपाक, भांगर बळीचें एक आर्टिकल दिवपाक आतां बसलो का दिवंक शकता. हांवें असली कामां केल्यां, म्हणजे एक ललीत निबंध बरोवंक जाय जाल्यार एका बसकेन बरोवन दितात लोक, पळय पासून आसतना छापूंक दितात. आर्टिकल बरयता आसतना तेणी जागराणां करची पडटा. म्हणटकच हें जें बरोवपाचें आसता, म्हाज्या म्हायतीपणान प्रमाण हनुमान सकाळीं 4 उठटा, बरयता, बसता, परत परत वाचता, तेजो आनीक बाकीचे अभ्यास करता. तेजो जाणवणां सांगता आसा म्हूण सांगता. पण एक आर्टिकल बरोवपाक जे बाकीचे बरयता ना, बाकीचे हातूंतले बरयता, म्हणजे 15 दीस न्ही, 2 महिने, 3 महिने, 6 महिने घेतात. मिनिमम 6 months टू रायट अ गुड रिसर्च आर्टिकल. एक बरें आर्टिकल बरोवपाक, रिसर्च आर्टिकल बरोवपाक मिनिमम बरें आर्टिकल बरोवपाक 6 महिने लागतात. आसा आमचे कडेन 6 महिने, आमचे कडेन 6 दीस ना, आमचे कडेन 6 वरां ना, आमचे 6 मिनटां ना, आमचे कडेन 6 सेकंड ना, कारण आमी हांगा दितात सगळें. हो प्रॉब्लेम्स आसा आमचे. ह्या चौकटींतल्यान, ह्या हेतूंतल्यान आमी जो मेरेन भायर सरना तो मेरेन हें शक्य ना. म्हणून हांव म्हणटा कितें, जर आमकां ह्या हातूंत कॅरियर करपाक जाय, ह्या समिक्षेच्या मळाचेर वचूंक जाय आनी अशी प्रखर मतां मांडूंक जाय, जाल्यार आमी फाटली समिक्षा वाचूंक जाय. फाटलें कितें बरयलां जाल्यार आमकां साहित्य शिल्प मेळटा, आस्वादन मेळटा, उदरगात मेळटा, मंथन मेळटा, साहित्य विमर्शाचं पुस्तक, मोलावणी आसा, कोंकणी समीक्षण तत्व आनी प्रयोग आसा, कोंकणी मंजरी आसा. जे आतां म्हाका आतां बसल्या थंय म्हाका ही पुस्तकाचें नांव आयलें.
कोंकणी काव्याची पृष्ठभूमी आसा, कोंकणी नियाळ अंतरंग आनी कायारूप आसा, भास साहित्य आनी संस्कृताय आसा, अक्षर सरिता आसा, कोंकणी कवितेची कवितेचो इतिहास, अशी कितले असंख्य पुस्तकां, दर्या गाजोता आसा स्वामी सुप्रियाची आनी आसतली. बाबा ह्या लोकांनी कितें बरयलां आनी आयज हनुमंत सर कितें बरयता, ह्या लोकांनी फाटल्यान कितें बरयलां आनी आयज हनुमंत चोपडेकर कितें बरयता, तेज्या व्हडके बरयता तो काय तेंच बरयता, तो कितें प्रूफ दिवन बरयता काय नवे टॅक्निक्स दिवन बरयता, तेज्या पुस्तकांत कितें मेळटा, हांव एक गिव्ज रेफरन्स कशें दिता तो रेफरन्स भितर, हांव पळयता तेजे रेफरन्स सरांचे पळयला हांवें, कसो रेफरन्स दिता तो, खंयची पुस्तकां वापरता, वापरपाक ना ती पुस्तकां वापरता काय ती तुमकां देंवून कळोंक जाय खंयचें पुस्तक वापरप आनी खंयचें पुस्तक वापरप ना. एकाच लेखकाची 2, 3, 4 पुस्तक खंयचे वापरप आनी खंयचे वापरप ना, मेळटा म्हणून वापरप न्ही पुस्तक. एकाच विशयाची 4 लोकांनी बरयलें आसता, पण 4 लोकां भितर कोण बरो, कोण खरो, कोण सत्य हेंवूय कळोंक जाय तितलें न्ही. म्हणटकच म्हाका याद जाता मंथन ह्या पुस्तकाचेर हांव उलयल्लो जेन्ना माधवी मॅडमीचें पुस्तक प्रकाशीत जालें तेन्ना आर्ट एंड कल्चराच्या हॉलांत कार्यक्रम जालो त्या वेळाचेर, आनी म्हाका तें पयलें पुस्तक टॅक्निकली सारकें दिशिल्लें. तें 7वें एडिशन आनी 6वें एडिशन आनी MLA बी आमी म्हणटात 9व्या एडिशनाचें हाडपाक दिल्लें आसा, तें त्या सगळ्या MLAच्या हाका धरून पुस्तक आशिल्लें. तें भाशें म्हणजे आज व्हिडिओचेर होय आसा, युट्यूबाचेर आसा म्हणजे भाशेन की एक माधवी मॅडमीन ज्यो निकश आसा वा जे पद्दतीन एक आर्टिकल बरोवपाक जाय ह्याचे सगळ्याचो बरो वापर करून तेणे पुस्तक, केन्ना तुम्ही तें पुस्तक रेफर करात जर बरें आर्टिकल बरयतले, पळयात वाचून बरें. एक सॅम्पल म्हणून आमी PhDच्या वेळार तें वापरलां, पण अशें न्ही की माधवी मॅडमीन जें काम केलां तेज्या फुडें आनी 4 पावलां वचपाक जाय. हांव सदांच सांगता, आमी PhD केली एका विशिष्ट अशा वेळार वा काळार केली आमी, पण हांव आमच्या विद्यार्थ्यांक सांगता जी म्हज्या अंडर रजिस्टर जाता तांकां सांगता तुमी आनी 10 पावलां फुडें चला. आमचे कडेन चुकी आसा, आमच्या थिसिसान ज्यो चुको आसा त्यो तुमी करूं नाका. हें कित्याक सांगता आमी की आमकां कोंकणींतल्यान आनी बरी रिसर्च जाल्ली जाय म्हणून सांगता, बरोबर. म्हणटकच मंथन ते मलावणी अशें हांव म्हणटा, मंथन ते मलावणी हो जो ब्रीज आसा या रिसर्च आर्टिकल आसा हो पडताळून तुमी पळयात, आत्मपरीक्षणूय करात, तेजें निरीक्षण करात, बाबा हें कशें घडलां, कितें घडलां आनी आमी खंय कमी आसा जर रिसर्च आनी मुखार वता जाल्यार. ज्या पद्दतीन हांवें जर ह्या रिसर्च आर्टिकल हातूंत मांडलां तातूंत तुमी सांगलें आतां की हें अशें जावंक जालें, अशें आसूंक जाय तें, ओके, ह्यो गजाली अश्यो आसूंक जाय आशिल्ल्यो, हातूंतल्यान आमी शिकतले. फक्त कोंकणीचेंच म्हणना, कोंकणीच्या भायर बरे रिसर्चर विद्यापिठांतूच आसा. फॉर एग्जाम्पल आमचो परब हिस्ट्रीचो आसा, वाचप ताजें हाव ही रायट्स, कसो एनालायज करता, कसो इंटरप्रेट करता, कसो फॅक्ट सोदून काडटा, कशी मतां मांडटा, हें जेन्ना आमकां हें कळ्ळें न्ही, अशें कळ्ळें की आमच्या भितरलो एक समीक्षक जागो रावतलो. म्हणून आमी म्हाका दिसता ती समीक्षा आसा कोंकणीच्या मळार ती बरे तरेन आनी मुखार वतली, कारण जण एकल्यान आपली संविधा दिवपाक जाय. म्हणटा हांव म्हणटा हनुमंत चोपडेकारान उपरांत कोण म्हणटरी आसा आमचो माधवी उपरांत कोण असो प्रश्न येतालो आमकां सदांच. हनुमंत चोपडेकार उपरांत कोण वा फाल्यां मोपकरा उपरांत कोण, आमी कितले बरयतले, कशें बरयतले, हे सगळें जर आमी जर जो व्याप करतलो जाल्यार आमी निश्चितूच जो एक निर्भय जावप म्हणून सांगता आनी कोणाक भिवप ना, प्रखर मतां मांडटा आसतना. कारण कित्याक भिवप ना, तें सत्य आसता, सत्य जाल्यार तुमकां भिवपाक कित्याक जाय, केदो व्हडलो लेखक आसूं, बरोबर. म्हणून आमचे कडेन बरी समीक्षा जाय, बरी समीक्षा जाय जी काडना ह्या चौकडींतल्यान आमी भायर करपाक. म्हणून हनुमंत चोपडेकर सरान जे मलावणी पुस्तकां मांडल्यात, कवितेचेर भाश्य केलां, कादंबरीचेर केलां आनी बाकीचे विशय जे आसा ताचे भोव आयामी असो अभ्यास करून तेंच्यांनी पुस्तक तयार केलां. म्हाका दिसता
अशे तरेची समीक्षा फुडें बरोवन जावपाचो. एक अभ्यासाचो ध्यास आसप आनी बरें चिंतन मनन करप हें खूब म्हत्वाचें आसा. मत म्हणटाना दिसता की. आनी दुसरी गजाल म्हाका सांगपाक जाय ती म्हटल्यार क्रॉस रेफरन्स जे आतां म्हटलां आमी हालींच एक प्रेजेंटेशन जालें. तुमकां खबर आसता की PhD खातीर 2 प्रेजेंटेशन जाता 6 मंथ्यान. एक ताका एन्युअली म्हणटा आमी. म्हणटकच तेच्या खातीर वायस चान्सलर्स नॉमिनी आसता आनी सगळे ते विद्यार्थी मांडटा आनी वायस चान्सलर नॉमिनी गायड बशिल्लो आसता, बाकीचे फॅकल्टी मेंबर्स बशिल्ले आसता आनी ताचे मुखार तो मांडटा आनी मागीर तेजेर भाश्य करतात आमी. हालींच म्हाका एका विद्यार्थ्याचो हें मेळ्ळें प्रेजेंटेशन म्हाका पळोवपाक मेळ्ळें. जाल्यार एवरी टायम ही कोटेड अमकें पुस्तक अमकें पुस्तक अमकें पुस्तक अमकें पुस्तक अशें कोट केलें ताणें पुस्तकान. म्हटलें आनी कितें तातूंत कोट केला पण ताणें जी व्याख्या दिल्या ती आनी कोणाची. ताणें कोट केला पुस्तक पण ताजें जें मत मांडलां तें आनी कोणाचें. म्हटलें तूं कोट केला कशें तें पुस्तक पूण तूं रिसोर्साक मूळ रिसोर्साक कित्याक वचूंक ना. ऑक्सफर्ड डिक्शनरींतली एक डेफिनेशन्स कोट केला पुस्तक कोणाचें अमक्याचें पूण तूं वच न्ही कित्याक ऑक्सफर्ड डिक्शनरी कडेन तूं वच न्ही. ताणें वापरिल्ली ऑक्सफर्ड डिक्शनरींतली एक डेफिनेशन व्याख्या तूं परत कित्याक वापरता. तूं ऑक्सफर्ड डिक्शनरीक वच. अशे तरेन एक पावट जाता की आमी वेवस्थीत आमचे हे संदर्भ वापरप जायना. ताचेर आमी लक्ष दिवपाक जाय. आनी खूब म्हत्वाचें आसा की खंयचीच समीक्षा करता आसतना चड करून पुस्तकांचेर समीक्षा, कादंबरीचेर, कथेचेर, टायम एंड स्पेस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. एकूच एक गजाल तुमकां सांगता कारण हांव अभ्यास करता आसतना महाबळेश्वर सैलाच्या कादंबरीचेर अभ्यास केला. युगसावरांतलो युगसावर कादंबरी वाचली आसपाची तुमी. युगसावर कादंबरींतलो हांव काळ सोदून काडला. इट इज 1560 तो काळ असो आसा तो. म्हणजे मध्य 16व्या शेंकड्याचो मध्य आसा तो. ताणें मेन्शनूय केला तशें. म्हणजे त्या वेळाचेर जो काळ आसा पळय तो काळाक त्या काळाक धरून तुका एक कादंबरी एक्सेस करची पडली. म्हाका कितलोसो फाटीं वचचो पडलो. म्हणटकच इगर्जांचो उल्लेख येता. खूब इगर्ज जाले, इगर्ज तयार जाताले तेन्ना बाटाबाटी जाताली, धर्म दिताले आनी एका सालिगांवचो उल्लेख चर्चेचो येता. परत परत आयलो ते 2 फावट येयलो. गेले आनी सालिगांव हेतून चर्चेन वचून तांकां हें दिलें धर्मांतरण. पूण म्हाका तें क्रॉस चॅक म्हणपाचें गोरख सर म्हणजे म्हाका क्रॉस चॅक करपाचें इगर्जी केन्ना 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 खंय जालें काय म्हणून. म्हणटकच आतां एक फादर आतां तेजे कडेन वचून बसलो तेका म्हणजे म्हाका सांग तुमचे कडेन पुस्तकां आसतलीं ती म्हाका मातशी दी. ताणें 2 पुस्तकां दिलीं म्हाका. तातूंत लक्षांत आयलें गोंयच्यो चर्ची केन्ना बांदल्यो आनी केन्ना त्यो रिनोवेट जाल्यो आनी केन्ना त्यो व्हडल्यो व्हडल्यो जायत गेल्यो सगळें बरयलें. सालिगांव चर्च जी आसा ती त्या वेळार नाशिल्लीच. अश्यो खुबश्यो गजाली अश्यो मेळटा. क्रॉस रेफरन्स करतकच मेळटा. क्रॉस रेफरन्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणटकच जें तुमी सोदतात जे फॅक्ट सोदतात त्या संदर्भान टायम एंड स्पेस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. निमाणे कडेन म्हाका एक मत म्हणपाचें म्हाका दिसता समीक्षकान खंयचेच हातून चुकीची म्हायती दिवप ना. हो जर आमी पाळत चुकीची म्हायती खूब एक पावट आमी खूब चुकीची म्हायती दितात ती पडताळून वचनासतना दितात कारण ती कॅरी फॉरवर्ड जाता. चुकीची म्हायती दिवप तुज्या पत्रान वा तुज्या आर्टिकलान ती कारण हें पुस्तक आयज जेन्ना पब्लीक डोमेनान गेलें तेन्ना हें सगळ्यांचें जालें. सगळ्यांचें जालें तातूंत चुकीचें आसता खूब गजाली. म्हणून हांवें पुस्तक पासून हातूंत चुकीची वयतकच कोणाक वाचूंक दिवप तें परत पडताळणी करप वा एक उतर पासून चुकीचें वचना. वा आमची एक समीक्षेची म्हणून भाशा आसा जी कृपाली मॅडम सांगलें की आमी खंयच ग्लोरिफिकेशन करप ना. उत्कृश्ट खंयची एक कादंबरी उत्कृश्ट आसा बऱ्यांतली बरी आसा अशी कादंबरी आनी ना. संवसारभर तेजें नाम ना पावलें अशें शक्य आसा. एक पुस्तक रोखडेंच संवसारभर शेक्सपियर गावलो आमचो. अशें जाता कोंकणी कादंबरी संवसारभर पावली वा कोंकणी एक पुस्तक संवसारान उखलून घेतलें अशें एग्जाम्पल आसा. ऑक्सफर्ड हेतून काडलां म्हणजे हेजो अर्थ संवसारान पावली असो बी जायना. तातूंत एक नाटक उत्कृश्ट संवसारीक पावणे आयलें बरें उत्कृश्ट नाटक अशें तांकां म्हणूंक जायना. आमकां पूण जी विशेशण जाल्यार ती कमी लावपाक जाय आमी. लावंकूच जायना विशेश लावंकूच जायना. वा ती समीक्षेन एक टर्मिनोलॉजी आसता
ती वेवस्थीत वापरपाक ते उतर येवपाक जाय. इको क्रिटिझमाक कितें म्हणटा तें उतर आसा आमचे कडेन, तें कशें अशा नदरेंतल्यान हें वचपाक जाय. आनी म्हाका दिसता हें म्हणजे पुस्तक ह्या पुस्तकाचें भाग्य इतलेंच म्हणटा हांव, कारण तेजेर पयली चर्चा जाता. बरी गजाल सामकी अशी पयली चर्चा जावप म्हणून, आनी ती घडोवन हाडटा. आनी हें जेन्ना प्रत्यक्ष रुपान पुस्तक जेन्ना पब्लीक डोमेनान वतलें, गेलेंच तें सगळ्याक पावलें आसतलें पुस्तक, पूण ताचें प्रकाशन जातलें आतां. आनी तुमी सगळीं तें प्रकाशन जातलें वाचतलें पुस्तक, वाचतल्यात तुमी पुस्तक. आनी हें पुस्तक पण खूब क्रिटिकली वाचात. आमी सगळे विद्यार्थी आसात हांगसर. फक्त आपणाक कितें जाय, नोट्स जाय ह्या नदरेंतल्यान वाचूं नाका, पण हातूंतल्यान आमी बोध घेवन आमी कशें बरयतले. म्हाका दिसता एक बऱ्यांतलें बरें पुस्तक मार्गदर्शक म्हणून आमकां डॉक्टर हनुमंत सरान दिल्लें आसा. आनी तांकां धन्यवाद दिवं, तांकां थँक्यू म्हणूया, कारण अशे तरेचे आनी लेखन तेंचे कडेन बऱ्यांतलें बरें जावचें. मलावणी सारकी पुस्तकां आनी तांची येवची. आनी जो एक वॅक्यूम तयार जाल्लो आसा, आमचें एक मळ सामकें अक्षरशें हें आसा, पडींगशें आसा आमचें, जी ही पुस्तकां हांवें तुमकां वाचून तेजे फटफट करून आमचे कडेन पुस्तकां येनात ह्या समिक्षेच्या मळाचेर. म्हणजे हो आतां म्हाका निश्चितूच, आनी ताचे संदर्भांत क्रिटिसायज आमकां जाता की आमचे कडेन पुस्तकां येना, आमचे कडेन जाय इतले टिचरान कितें करतात काय म्हणून. म्हाका दिसता ह्या सगळ्यांक ही बरी जाप आसा, एक जाप आसा. आनी अशे तरेची पुस्तकां आनी प्रकाशीत जावन आमी आमच्या हांकां म्हणजे आमकां क्रिटिसायज करपी वा शिक्षकांक हें करपी साहित्याच्या मळार हेच्या मळाचेर समिक्षा जायना, ताका आमी अशे तरेन जाप दिवया. म्हाका मराठी पुस्तक हें खूब अशें मोलाचें अशें दिसता कोंकणी समिक्षेच्या मळाचेर. आमकां फर्स्ट हँड रेफरन्स म्हणून तें आमच्या टेबलार आसतलें अशें सांगून हांव थांबता हांगसर. आनी धन्यवाद दिता ह्या दोगूय पत्र वाचप्यांक. बरें आपले निर्भयपणान तेंच्यांनी मतां थंय मांडून ना हांगा मांडली, त्या पोडियमाचेर रावन मांडून ना हांगा तेंच्यांनी खूब प्रखरपणान म्हाका दिसता बॅकफुटार रावन ती दवरिल्लीच तेंच्यांनी. पूण बरी गजाल की अशी समर्थपणान मतां मांडप, धाडसपणान मतां मांडप, ताका लागून दोगांकूय हांव धन्यवाद म्हणटा. आनी म्हजें अशें लांबिल्लें अशें एक निमाणेचें मनोगत हांव थांबता. आनी परत देव बरें करूं म्हणटा दोनी संस्थांक, कोंकणी भाशा मंडळ आनी आमची कोंकणी गोंय विद्यापीठ, तातूंत आमची कोंकणी डिसिप्लीन, तांच्यांनी आमकां एक संद दिली ही चर्चा घडोवन हाडपाक आनी तुमचे मेरेन ही चर्चा पावपाक. देव बरें करूं. आयचे हे सत्र पयले सत्र हांगा सोंपलें अशें हांव जाहीर करतां. फुडलें सत्र जेवणा उपरांत शार्प 2:00 सुरू जातलें. सगळ्यांक देव बरें करूं. जाणी रेजिस्ट्रेशन करूं ना तांणी करचें.